आचरण आमच्यो सर राटवळी भोगलेक दोन आज हांगासर थोडी जाणवाई जोडूंक तसेच मनोरंजन आपणावंक आमकां अवकाश मेळ्ळा. बेलतंगडी वार्डेचो लागभाग 500 वयर स्त्रियो हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता. हिंदुळूच आमी आपोवणे दिल्ले मुखेल सैरे हजर जाल्यात. तांकां आनी तुमकां सर्वांक येवकार मागून हे कार्य आमी सुरवात करता. स्त्रियो समाजाचे बळवंत सकत जावन आसात. एक समाज अभिवृद्धी जावंक तशेंच बळवंत जावंक स्त्रियांचो पात्र प्रमुख जावन आसा. एका आवयचो मोग दिवंक एक स्त्रिये वरवीं मात्र साध्य. संवसारांत हर एक वस्तूंक पयशे दिवन मोलाक घेवयेत पूण आवयक घेवंक साध्य ना. तें जावन आसा आवयपण. एक स्त्री आवय जावन भयण जावन पतीन जावन धूव जावन माय जावन आजी जावन असले नाना रूप घेवन हर एकल्याच्या जिवनान मोगाचे तशेंच जतनेचे काम ती करता. हे मात्र न्हय आसता शिकपा क्षेत्रांत, राजकीय, विज्ञान क्षेत्रांत, खेळा क्षेत्रांत अशें हर एका क्षेत्रांत साधन करून जीक आपणायिल्लें आमी सोमेस्तांनी पळयलां. एक स्त्री जावन आसा मोरयेचें प्रतिरूप. एक स्त्री नासतना कुटुंब वा समाज संपूर्ण जावंक साध्य ना. तशें जाल्यार समाजींत आसच्या हर एकल्यान स्त्रियांक दिवचो तो मान, समान गौरव तशेंच समान हक्क दिवचें आमा सोमेस्तांचें कर्तव्य जावन आसा. हॅलो, दयकन सर श्री आणि ऐका ते रजिस्ट्रेशन बंद करा बळ्या. आता नासामुखान स्वागत करून मुखार येतात बाद्यार घटकाच्यो स्त्रियो. भरती रही अपने मन की गागर।
की गा गए, वो मन की गा गए। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। सबके लिए प्रेम का घर तुमने बनाया, लाए तुम्ही सबके लिए शांति भरा मन। खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वागत नृत्या मुखांत येवकार मागिल्ल्या बाद्यार गटाच्या स्त्रियांक देव बरें करूं। सोबायना तशी आमच्या मुखेल सैराविने ही वेदी सोबना। आमच्या कार्याची वेदी सोबोवंक हांव सर्वांच्या तर्फेन उलो दितां। कार्याचे उद्घाटक जावन आसात भोवमानाधिक बाप वॉल्टर ऑस्वाल्ड डिमेलो, विगार सायब साल्वादर पिर्गस बेलतंगडी, विगारवार बेलतंगडी वाराडो। या कार्याचे अध्यक्षपण घेता श्रीमती ग्रेसी लोबो, अध्यक्षीण कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वाराडो। मुखेल सैरे जावन आजार आसात मानाधिक बाप रोशन क्रास्ता, विगर आणि आत्मिक डिरेक्टर सा रफाएल पिर्गस बाद्यार। मानाधिक बाप आबेल लोबो, विगार सांत अंतोन पिर्गस उजिरे, डिरेक्टर कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वाराडो। या कार्याक हजर जातात केंद्रीय तावणो उपाध्यक्ष श्रीमती लिनेट कॅस्टेलिनो आणि कार्यदर्शी श्रीमती वायलेट पिरेरा। गौरव उपस्थिती श्रीमती लीना क्रास्ता, कार्यदर्शी कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वाराडो। श्रीमती राईना लोबो, अध्यक्षीण कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बाद्यार घटक।
श्रीमती शांती डिसोजा उपाध्यक्षीण बाद्दार पिरगस गोळी परिषद. श्रीमती झीटा क्रास्ता कार्यदर्शी बाद्यार पिरगस गोळी परिषद. श्री संतोष सरावो सर गौळीक आयोगाचो संयोजक बाद्यार पिरगस. सिस्टर जानेट रेगो सचेतकी आणि सुपिरियर बेतनी कॉन्व्हेंट. हांकां सर्वांक वारडो अध्यक्षीण आणि कार्यदर्शीन वेदीक आपण व्हरूंक विनंती करता. सर्वांनी ताळयो दिवन बरो येवकार मागचो. सर्वांनी तुमची बसका स्वीकार करची. ह्या कार्याचे प्रमुख हंत जावन आसा मागण्या विधी. खंयचेय कार्यक्रम यशस्वी रितीन पोवन पावचे तर देवाची आशिर्वादा मागची अति गरज. तशेंच आमचे हे कार्य यशस्वी जावं देवाची बेसांवां जोडचे गरज जावन आसा. तर आता देवाची कृपा ह्या कार्याचे तशेंच आम्हा समेस्तांचे मागच्या खातीर हांव मुखार आपयता वारडो हुद्देदारा समितीक. समेस्तांनी मौनपणी उबे रावन मागण्या विधीन पवित्रपणी भाग घेवचें. गायता काळीस मोचे सर्वेस पोरा होगळेक तुझे नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो करो आणि माय पासी गायता काळीस मोजे तुझ्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवे ऐकले म्हाका सांबाळले उलो तुका मारताना तुवे म्हाका कांदिले काळीज धैर्यान भरले सगळ्या कळसन मोजा तुका हांव दिन वाचता तुझ्या दूता हुजी कीर्तन तुझे गायता सर्वेस पोरा गायता काळीस मोजे सर्वेस पोरा होगळी तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो
ते उतरा ऐकताना राजा दिन वाचतले सर्वेस पोराची ते महिमा घेतली वरती म्हणून वाकांतली तू बरो विश्वासी म्हूण सगळ्यान परगडतले सगळा प्रस्वर्ते तुझे नाव संभ्रमान गायतले सर्वेस पोरा गायता काळीस मोचे सर्वेस पोरा होगळे तुझे नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्या तू बरो आणि विश्वासी मुक्तु सोगोरो आणि मायपासी गायता काळीस मोचे भोव अर्थाभरीत रितीन मागण्या विधी चलोवन वेल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. वेदीर आशिल्ल्या सैऱ्यांक आणि तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागो मुखार येता. हस्त्या तोंडाची सुटसुटीत आणि कार्याळ खंयच्याय संदर्भात सेवेक तयार आसची वाराडो अध्यक्षीन श्रीमती ग्रेसी लोबो. देव बरो दीस देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. मार्चाची 8 तारीख आख्या संवसारार आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस आचरण करता. ह्या वक्ता आमी बेलतंगडी वारडेच्यो स्त्रियो सांगाता मेळून स्त्रियांचो दीस व्हडा संभ्रमान आचरण करता. ह्या संभ्रमान तुमकां समेस्तांक बागी उल्हास पटयता. ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सण आमच्या आपण्या पाळो दिवन हेदळूस हांगासर हजर आसात आमचे वतनी वडील आणि सर गरजांनी सदांच पावचे बेलतंगडीचे विगार तशेंच बेलतंगडी वाराडेचे विगारवार मनादीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो. बापानो तुमकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. हांकां आरवा घटकाची अध्यक्षीन श्रीमती सेलीन क्रास्ता हाणें फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचें म्हूण विनंती करता. तशेंच हांगासर हजर आसात मनादीक बाप रोशन क्रास्ता विगार आणि आत्मीक डिरेक्टर सार रफायल पिर्गस वाद्यार. तांणी हे कार्य मांडून हाडूंक सरितीन साकार दिला. तुमकांय सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. हांकां उजिरे घटकाची अध्यक्षीण जावन आसची श्रीमती आयरीन डेसा हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचें म्हूण विनंती करता. तशेंच हांगासर हजर आसात मनादीक बाप आबेल लोबो डिरेक्टर कातोलीक श्री मंडळी बेलतंगडी वाराडो. फाटल्या वर्सांतान जगतें मार्गदर्शन दिवन आमकां सहकार दिवन आसात. तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. बेलतंगडी घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती लिल्ली लोबो हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. सिस्टर जानेट रेगो सचेतकी सुपीरियर बेथेनिया कॉन्व्हेंट बाद्यार. तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत. हांकां वेणूर घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती नतालिया वेगस हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करूंक हांव आशेतां. कातोलीक श्री मंडळी बेलतंगडी वारोडेची कार्यदर्शिनी
मनेस्तीन लीना क्रास्ता तुमकांय मोगासो येवकार. हांका मंजुटी घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती मीना सिक्वेरा हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. पत्यार कॅथोलिक श्री मंडळीची अध्यक्षीण श्रीमती रैना लोबो आयचे हे कार्य बऱ्या रितीन जायचे तर सर तरांनी सहकार दिला आणि पाठीमोग दिला. तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगासो येवकार मागता. हांका नाळा घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती अनिता रेगो हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. पत्यार फिरकस गवळी परिदेशीची उपाध्यक्षीण श्रीमती शांती डिसोजा तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. इंदबेट्टू घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती प्रमिळा मोनीस हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. पत्यार फिरकस गवळी परिदेशीची कार्यदर्शी श्रीमती झीटा क्रास्ता तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगासो येवकार मागता. नारवी घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती वीना क्रास्ता हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. श्रीमान संतोष शेरावो सर गवळी आयोगाचो संयोजक आणि आपत बांधव म्हणून संगीत भत्यार फिरकसो तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगासो येवकार मागता. हांका माडत्यार घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती सेलेस्टीन डिसोजा हांणी मुखार येवन फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. श्रीमती लिनेट उपाध्यक्षीण DCCW मंगळूर तुमचे हजरपण आमच्या कार्याची सबाई दडती केल्या. तुमकांय मोगासो येवकार मागता. हांका वारडो उपाध्यक्षीण श्रीमती वीणा फर्नांडीस हांणी फुलांचो दोरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. मनेस्तीन वायलेट पिरेरा कार्यदर्शी DCCW मंगळूर तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगासो येवकार मागता. वारडो सहा कार्यदर्शी आयरीन डिकोन्ना हांणी मुखार येवन फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. तसेच या कार्यक्रमाक हजर जाल्ले ब्रदर धर्मीक भाऊ भयणी बद्यार घटकाची गुरकार अध्यक्षीण सर संघ संस्थेच्या अध्यक्षांक आणि मुझ्या मोगाच्या स्त्रियांक सर्वांक एका सूत्रान स्वागत करता. सोमेस्तांक मोगाळ तशेंच मोवाळ उतरांनी येवकार मागल्ल्या वारडो अध्यक्षीण श्रीमती ग्रेसी लोबो तुमकांय या कार्याक हांव मोगासो स्वागत म्हणटा. हांका नैनड घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती अनिता क्रास्ता हांणी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण तुमचे लागी विनंती करता. सततावन असत पोयसता ज्ञानतावन अज्ञान पोयसरता उजवाडातावन काळोख पोयसरता म्हणले सर्वज्ञची उतरां आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेक लागू जातात. वेदी रस्त्या ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक जावन आसचे भोवमानदीक बाप ओल्टर ओसवाल्ड डिमेल्लो विगर साईब सल्वोदर फिरगस बेळतंगडी विगरवार बेळतंगडी वारडो हांणी दिवो पेटोवच्या मुखात ह्या कार्याचे उद्घाटन चलोवन वरीचे म्हूण विनंती करता. तशेंच वेदी रस्त्या सर्व मानाच्या सैर्यांनी ह्या उद्घाटन कार्यान सांगत दिवन हे उद्घाटन कार्य चलोवन वरीचे म्हूण सर्वांच्या नांवान विनंती करता. ज्योती सोमेस्तांनी उबे रावचे. सोम्या सदा जळतेली प्रकाश फकयतेली आमचे जीवन उजवाडयतेली. ज्योती तुझी सोम्या सदा जळतेली प्रकाश फकयतेली आमचे जीवन उजवाडयतेली. चारय कुशीणी पातका काळोख भरला चारय कुशीणी पातका काळोख भरला काळोख आतां उजवाडा गांव केदना फावो प्रकाश बरे दर्शन तुझे केदना देखो. ज्योती तुझी सोम्या सदा जळतेली प्रकाश फकयतेली
मोचे जीवन उजवाडायतेले ज्योती तुझी सौम्या सदा जळतेली प्रकाश ते फांकायतेली आमचे जीवन उजवाडायतेले चारय कुशीनी पत्का काळक भरला चारय कुशीनी पत्का काळक भरला काळकातान उजवाडा केदना फावो प्रकाश बरे दर्शन तुझे केदना देखो ज्योती तुझी सौम्या सदा जळतेली प्रकाश ते फांकायतेली आमचे जीवन उजवाडायतेले आमचे जीवन उजवाडायतेले उद्घाटन कार्य सोलोन वेल्ल्या सुमेस्तांक देव बरे करूं. वाराड्याच्या सर पिरगेजीची श्री संघटनेच्यो वर्ध्यो सांगता घालून बहु सुमिनतेन वार्षिक वर्दी तयार केल्या आणि ती तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक मुखार येता वाराड्याचे कार्याळ कार्यदर्शी श्रीमती लीना क्रास्ता. वेदीर उपस्थित असच्या मनाधिक वाल्टर ओस्वल्ड डिमेल्लो बेलतांगडी विगारवार बापानो मनाधिक बाप आबेल लोबो बेलतांगडी वारडो स्त्री मंडळीच्या डिरेक्टर बापानो मनाधिक रोशन क्रास्ता बद्दर परगजेच्या विगार बापानो वेदीर उपस्थित असच्या सर मनाच्या सैर्यानो धर्मिक बहिणीनो आणि वेदी मुखार असच्या म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम आणि आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दिसाचे शुभाशय पटयता. गडाई पत्राची सोबाई छारमडी गुड्याची विस्मिताय वळच्या सोबीत नेत्रावती उदकाची दादोसकाय माडमडी आणि दोंगर फलक्यांनी उदका झरींनी भरलेल्या आमच्या बेलतांगडी वाराड्यांतली आमची कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी आज वर्त्य संतोषान स्त्रियेचो दीस आचरसूंच्या या वक्ता वार्षिक वर्दी तुमचे मुखार दवरूंक व्हड संतोष पावता. 20 आणि 4 वर्सां संपवून 25 वर्सांच्या सुरवातेक पाय तेंच्या आमच्या बेलतांगडी वाराडो स्त्रियांच्या मंडळीन 12 बिरगतीचे संघटन क्रियाळ असून 600 संदे कळमीत नसताना सेवे दिते आसात आणि सबार चटीवटीको योजना हाती घेवन कार्यागत करते आसात. तशेंच 16 संघटनांनी स्वसाय पंगड रचून उरवणी करून वाडी रहित रीण दिवन एकामेकाच्या गरजांक पावतात. 2025 मार्च 2 वेर आमच्या वाराड्यान स्त्रियांचो दीस मंजोटी फिरगतीच्या वाठारांत आसा केल्लो. सुमार 450 स्त्रियो हजर जाल्ल्यो. घटकावार मनोरंजन कार्यक्रम आसा करून स्त्रियांची तालंतां गळसूंक अवकाश फावो जाला. त्या दिसा बेलतांगडी विगारवार मनाधिक बाप वाल्टर ओस्वल्ड डिमेल्लो हांणी कुटुंब जिवीत आणि कुटुंबांत स्त्रियेचो पात्र ह्या विशीं माहिती दिल्ली. 2025 सप्टेंबर 21 वेर वराड्यान मोंती फेस्त आचरसिलां आणि खेळा स्पर्धा मांडून हाड विजेतांक इनामां वांटल्यान. वराडाचे सर स्त्रियांनी सांगता मेळून ट्यूबलायट म्हणलो नाटकुळो सादर करून मनोरंजन दिलां. मोगाद्वारी सेवा म्हणल्यार ध्येयकाल वराड्याच्या सर स्त्री संघटनाच्या स्त्रियांनी आपापल्या फिरगजीन सबार कार्यक्रमां आयोजन केल्यान. तांतू तोडी ह्या परी आसात. वराड्याच्या हर एका घटकांनी देवस्थितीन मुखेल पोवन इगस नितळाय पिडे सजागरांची भेट गरजेवंतांक कुमोक मोंती फेस्त सैबिनीच्या फेस्ताक फुलां हाडिल्ल्या भुरग्यांक गोडशें वितरण करूंक दोडवा कुमोक केल्या. हर एका घटकांनी वार्षिक पिकनीक स्त्रियांचो दीस आचरण केला. गररेडी घटकान उजवा विने रांदपा स्पर्धो बेलतांगडी घटकान यात्रीक पयन विधींचो दीस मंजोटी घटकान वाराडो स्त्रियांचो दीस आचरण आणि पावसा खेळ पावसा काना तयार करचे कार्यक्रम
उजिरे घटकान भुरग्यांचो दीस आचरण. आंतरराष्ट्रीय मट्टार सदन केल्ल्यांक, डिस्टिंक्शन आपणायल्ल्यांक आनी रँक आपणायल्ल्यांक सन्मान करये. इंदबेट्टू घटकान कॅन्सर पिडेस्तांक दुडवा कुमोग. नायनाड घटकान पावसिली कानापक्वना करचे, फिनाईल तयार करचे माहीत करये. नारावी घटकान 85 वर्सां वयल्या स्त्रियांक सन्मान करये. वेनूर घटकान भुरग्यांच्या शिकपाक आनी दुबळ्या कुटुंबाक भलायके खर्चा बाबतींत दुडवा कुमोग. नाळा घटकान इगल्स नितळ्याचें श्रमदान. माडंतेर घटकान भुरग्यांक कानिका वाना स्पर्धो, आपोस्तलादीक दीस, युवजन संघता रक्तदान शिबीर मांडून हाडला. आरवा घटकान गोळीक बेटेवेळी व्हड संख्यान स्त्रियांचे आजारपण दाखयलां आनी भुरग्यांचे वरस आचरसूंच्या ह्या वर्सा बेलतंगडीच्या विकलचेतन भुरग्यांच्या म्हणजे दया स्पेशल स्कूलांतल्या भुरग्यांची भेट कर. तांच्या जेवणा खर्चा बाबतींत ₹17,000 दुडवा कुमोग आनी ₹12,000 कना वरवीं संघतास पिरगसकरांच्या उदार मनाच्या दानांची कना वरवीं पावीत केल्या. इतलेंच न्हय आसता वारड्याची हुद्देदारां केंद्रीय जमतेक हजर जावन वारड्याची वाळ करूंक वावुरतात. वारड्याच्यो हर एक चटवटिको कॅथोलिक स्त्रियांचे पत्र जागरण हाचेर पैस जातात. केंद्रांत आचरण केल्ल्या स्त्रियांच्या दिसाक आमच्या वारड्याच्या स्त्रियांनी भाग घेतला आनी केंद्रीय जनरल जमतेक तशेंच प्रायवंताचो दीस आचरणान सक्रीय रितीन भाग घेवन खेळा स्पर्धांत इनामां आपणायली कीर्त आमच्या बेलतंगडी वारडो स्त्रियांक फावो जाल्या. अखेर करच्या फुडें फाटल्या वर्साक वारडो कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बळादेक जावंक जोगते मार्गदर्शन आनी उत्तेजन दिल्ल्या डिरेक्टर मनादीक बाप आबेल लोबो हांचो, वारडो अध्यक्षीन सर हुद्देदारांचो, हर एक घटकाच्या संध्यांचो मनापूर्वकी उपकार बावुरता. मोकल्या वर्सांनी वडिलांचे बेसांव सर संध्याचो येवकोट सहकार आशेता आनी आमचो वारडो कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी अभिवृद्धीच्या पथार मुखारसून वर्सोंदी मोरी माय आमकां सदांच राखोंदी आनी बेसावंदी बरोवन म्हणून ही वर्दी संपयता. लांब जियो आमची बेलतंगडी वारडो कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी. समेस्तांक देव बरें करूं. आपोरबायन वार्षिक वर्दी वाचन केल्ल्या आनी मिनत काडिल्ल्या वारड्यो कार्यदर्शी श्रीमती लीना क्रास्ताक देव बरें करूं. बोवोट संतोसाची खबर समेस्त संगता वांटूंक घेवंक हांव आशेतां. ही संतोसाची खबर जावन आसा आमच्या वारड्या हांतान श्री संघटन आराम जावन 25 वर्सांचे वरस आराम जाता. व्हड अभिमानान तशेंच गौरवान हे रुप्याळो जुबलेवाचे वरस आमी आज ह्या वेदीचेर उद्घाटन करतल्यांव. केंद्रीय स्त्री संघटनेची उपाध्यक्षीण श्रीमती लिनेट कस्टेलिनो तशेंच कार्यदर्शी जावन आसची श्रीमती वायलेट पेरेरा हांणी आतां मुखार येवन हे जुबलेवाचे वरस उद्घाटन करीचे म्हूण विनंती करता. तशेंच वारड्याच्या बारा फिरगजेच्या स्त्री संघटनेच्या अध्यक्षांनी उद्घाटन कार्यान सांगत दिवचे म्हूण विनंती करता. वेदी रस्त्या सर्व मानाच्या सैर्यांनी हे कार्य सोलोन वरच्यान मुखार येवचें.
जुबलेवाचे वरस उद्घाटन केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. वाराडो गवळीक परिदेशाचो कार्यदर्शी मानस्त वाल्टर ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्यात. तुमकां हांव मोगाचो येवकार म्हणटा. जिवीत जावन आसा देवाचे देणे. हे जिवीत संपूर्ण रितीन देवाक समर्पून जियेतना ताका जगतो अर्थ जाता. आज आमचे मोदेगात आसात एक जणवयेन भरलेले, सबार क्षेत्रांनी वावुरलेले, सबार फिरगजेन देवाक आनी लोकांक मानवता तसले सेवा दिल्लेले, उत्तीम प्रसंगदार म्हूण नांवाडलेले, पवित्र सभेचे काणून जाणा आसलेले, खंयचेय योजन हाती घेतल्यार शाबितेयेन पोंता पावयतले, तशेंच एक मागण्याचे व्यक्ती जावन आसात आमचे कार्याचे उद्घाटक मोगाळ विगारवार भोवमानादीक बाब वाल्टर ओसवाल्ड डिमेल्लो विगार सैब सल्वोदर फिरगस बेळतंगडी. फाल्यांनी पोरवां म्हणजे मार्चच्या 3 वेर आपलो जल्मा दीस ते आचरण करतात. स्त्रियांचो दीस आचरण करच्या ह्या बगी सुवाळ्यार आमी वाराडो स्त्री संघटन संगता मेळोन ह्या वेदीचेर जल्मा दीस आचरण करूंक आशेतांव. बापानो, तुमच्या ह्या जल्मा दिसाच्या संतसान वांटेली जावचे आमा सोमेस्तांचे एक भाग म्हणून सांगेत. बापानो, तुमचा जल्मा दिसाचो संभ्रम करच्या खातीर हांगासर एक सोबीत गोडसाणेन भरलेली केक तयार केल्या. तुम्ही मुखार येवन ही केक कतरच्या द्वारी जल्मा दिसाचो संभ्रम आमा सोमेस्त सांगता वांटून घेवचे म्हूण तुमचे लागी विनंती करता. वेदीर असलेल्या सोमेस्तांनी हांकां सांगत दिवचो. अभिमान अभिमान आमकां भक्ता तन्मन स्तुती गायन हे गायता तुमकां बागी सल्मा दीस मागता तुमचो कळसांतान उपकार बावडता. अभिमान अभिमान आमकां भक्ता तन्मन स्तुती गायन हे गायता तुमकां बागी सल्मा दीस मागता तुमचो काळसांतान उपकार बावडता. हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे तुमकां. 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 लाखो तेर मदले एक नक्ती सलमोन हाडले देवान हे भोवमेर. लोबयले तुमकां वंच वयर दिवटोने देख जाव तुमी आमा सर्वां खातीर. अभिमान अभिमान आमकां भक्ता तन्मन स्तुती गायन हे गायता तुमकां बागी सल्मा दीस मागता तुमचो काळसांतान उपकार बावडता. या कार्याचे उद्घाटक भोवमानादीक बाब वाल्टर डिमेल्लो विगार साहिब सल्वोदर फिरगस बेळतंगडी. बापानो, तुम्ही तुमची बोगना आमचे सांगता वांटून घेवच्याक हांव उलो दिता. कॅथोलिक श्री मंडळी बेलतंगडी वाराडो म्हणजे तुम्ही 12 फिरगजेची हाजीर आसची सर्वां आज आंतरराष्ट्रीय सियांचो दीस आचरण करच्या संदर्भी ह्या स्टेजीर आसची आमची अध्यक्षण ग्रेसी विगार बापानो फादर आबेल आनी तशेंच फादर रोशन ह्या कॅथोलिक सभेची सर्व हुद्देदारां तशेंच पयसतावन आयिल्ली म्हज्या मोगाची लिनट आनी तशेंच ग्लॅडिस. निजाय की वर्तो संतोष आस
हो दीस संभ्रम असो आणि येवच्या वर्सा 25 वर्सां जुबलेबाचो दीस. तशें म्हणटना कार्यदर्शी श्रीमती लीना क्रास्तान सांगले प्रमाणे कितलीशीं कार्यक्रमां तुमी मांडून हाडल्या. जाय की तुमकां शाबासकी. आणि येवच्या वर्सा आनीक चड मापान कितें उपकारा पडटा ही सर कार्यक्रमां तुमी मांडून हाडा. त्या देखून जमलेल्या तुमकां सर्वांक वंदन नंदन अभिवंदन. मोठो संदेश दोनच शब्द. कोट्टू होगी बिट्टू होगी. इतलेंच. कोट्टू होगी तुमी स्त्रियो कोट्टू होगी तुमच्या घरांत कितें दिवन येतात मोग. तुमी दिल्ल्या बरी आमकां मोग दिवंक जायना. तुमचें घर तुमचीं भुरगीं तुमचो यजमान सर तुमचेंच. त्या देखून मोग ह्या मोगाचें काळीज तुमचें. मोग दिया. घरांत आसतल्यान थंय मोग दिया. तांचो स्वार्थ नाका. नितळ मोग तुमी दिया. आनी ह्या नितळ मोगांत नितळ परिसरांत सुरवेकच वाचल्या प्रमाणे थंय आसा सोबाय, थंय आसा विस्मिताय, थंय आसा दादोसकाय. आनी ही आज तुमची जावं दी. दुसरें बिट्टू होगी कितें सोडून वेतात तुमी स्त्रियो सोडून वचा बरी क्रिस्ती मौल्या कश्टी जिणी देवबिरांत असल्यो बऱ्यो संगती तुमी सोडून वचा. आज समाजान तुमचे तसले जायचे मुखेलपण घेवचे तसले. सुरवेकच सांगले आज आमकां जाय असल्यो मुखेली आमच्या समाजान दादले मनीस आसात. सुकण्याचो एक पाकाटो आसले बरी आनी एक पाकाटो तुमी. आज तुमी जर तर मुखेलपण घेतात वयतर तुमचें घर तुमची फिरगस तुमचे परिसर तुमचे समाज तुमकां बदलूंक शकता. आज आमकां जाय तुमी निस्वार्थ मुखेली तुमी. त्या देखून हे मुखेलपण तुमी घेया. येदोळूच चुनावण जालें हांव चिंता जायतीं जाणां तुमी उपाध्यक्षीण जावन आसात वा ग्रुपकान्न जावन आसात हें भाग. त्या देखून कितें तुमकां जबाबदारी दिल्या ती प्रामाणीकपणान आनी दोनूय शब्द उडाजोरा परतून ढी तुमची डिग्निटी सांबाळा. आज स्त्रियो जर तर खंयसर आसात जावं दी घरांत जावं दी फिरगजेन जावं दी समाजान तुमची डिग्निटी ती तुमी सांबाळची. कितें खंयच्याय कारणाक लागून नाक आपसंदायेचें वा क्रिस्ती मौल्या नातले तसले जिवी जियेनाकात. वांजेलांतली लिसांवां बरींकन जियोन त्या प्रमाणे तुमी जियेतात तर समाजान तुमची जिणी ती संतोश बरी जाता. बरो प्रभाव आयच्या समाजान तुमी घालतात. कित्याक तुमचे थंय आसा सत नीत प्रामाणीकपण सर बरे गूण शेगूण आनी हाचे दवरी तुमकां तें साध्य आसा. खंयसर आसा तुमी थंयसर बरो प्रभाव घालचे तसले जायचे. आज तुमी हें तुमचें गरजेचें मिसांव. तवळ मात्र तुमी पळया फाल्यां तुमच्या इदोळूच वर्तें सांगल्या प्रमाणे स्वसहाय पंगड वा इतर बऱ्या कार्याद्वारे तुमी हें काम एकवटीत मापान करनासात. हें भोवसर गरजेचें. आनी केदाळा हांगासर बरीं कामां तुमी हर एकलो तुमच्या वार्डांत तुमच्या प्रदेशांत करतात. सकड येवन म्हणटा तुमकां तुमचो आमचें मुखेलपण घे तूं अशें थंयसर जात ना. थंयसर मात ना. कित्याक तुमी मोगाची मनशां मोगाची सेवेची मनशां. तुमी हेर जातीचे येवन तुमकां म्हणटात तूं ह्या पटी प्रतिनिधी जा. तूं ह्या पटी पंचायत ग्राम पंचायतान तूं आज आमचे प्रतिनिधी जा. तूं आज आमचे मुखेली जा. आनी असले संदर्भांत बिलकुल फाटीं सरनाकात. आज चलयो शिकल्यात पयल्याच्या बरी न्हय. पयले लग्न करून दिलें आनी घरचें काम करूं मात कोली हाडूं मात. पूण आज तशें न्हय. आज हर एकलो शिकल्यात आनी शिकूनच येतात आनी तुमच्या भुरग्यांक हेंच तुमी आज शिकयतात. त्या देखून हें शिकप ही तकलेची जणवाय सदांच उपयोग करा. सोंसणीकायेन बरा समाधानान बरा. आनी हें व्हडलें क्षेत्र जावन आसा समाज. कितली सेवा तुमकां करयत कितली सेवा तुमी करयत. कलकत्ताच्या सा तेरेजाची देख तुमी घेया. असल्या दुबळ्या धाकट्यांक सांडून गेल्ल्यांक निर्गतिक्यांक गल्लेन कोण आसात पयस कोण आसात तांकां वचून पावा. तातूंत निस्वार्थ सेवा ही तातूंत तुमचें बरेंपण तेगे दवरून आनेकल्याचें बरेंपण तुमी आशेत आसतना खरेंच तो प्रदेश ते परिसर भितरल्यान कशें पळय पिठाक तुमी कितें घालतात सुरो तें घालता आसतना कशें पीठ भितरल्यान फुगता तशें समाज भितरल्यान फुगाचें फिरगस भितरल्यान फुगाचें आंतरीक बदलावण जायचें. आनी हर एक कडेन तुमी खंयसर आसात थंयसर असलें बदलावण तुमी जायचें. कित्याक खमीर कशें पिठांत घालतना पीठ फुगता तशें तुमी जावन आसात खमीर ह्या पिठांत घाला फिरगजेंत घाला समाजांत घाला फुगोवन दी. असली बरी क्रिस्ती मौल्यां फुगता तर ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು आनी असली मनशां तुमी जायचे. ह्या त्या संदर्भात तुमकां हांव बरें मागतां. कोट्टू होगी
घरांत मोग समाधान संतोष सगळे तुम्ही दिवन आसा आनी बिट्टू होगी तुमच्या बऱ्या जिविताद्वारे असलो बरो प्रभाव तुम्ही बिट्टू होगी घाला तुम सगळ्यांचेर. आज हांव तुमकां पळयत आसतना तुमची डिग्निटी तुम्ही सांबाळल्या आनी डेकोरम आनी ती सोबाय ती अपुरबाय ती ददोसकाय तुमच्या जिविताची. कित्याक हांगासर आसा तुम्ही हर एकलो सत उलयतात. तुम्ही चलतना कळटा तुम्ही क्रिस्तांव मनशां चलतना कळटा तुमच्या थंय तत्वां आसात मौल्य आसात. असली मनशां तुम्ही जाया. हेंच श्री संघटनान तुम्ही करचें बरें काम आनी अशें जुबलाबाच्या वर्त्या दिसाक तुम्ही तयार करा. परत तुका ग्रेसी अध्यक्षेन आनी तुमकां सगळ्यांक कातोलीक ज्या श्रीमंडळ तुम्ही बरें वावरल्यात मंगळुरांत म्हज्या सांगाता हाताक हात दिवन हर एका संतीक तुम्ही वावरल्यात ती ददुसकाय आज तुमच्या थंय आसा. त्या देखून तुम्ही हांगासर येवन पावल्यात आनी हांगासर आसात वारड्या म्हणटाचे तुमी सगळीं. त्या देखून असलो बरो प्रभाव आमकां याजकांक धर्मिकांक आनी तुमकांय घालूंक जाता. अशें तुमी खमीर जाया बऱ्या गुणाचे गुणाचे फीट पुगया आनी हाच्या वरवीं समाजांत एक क्रांतीच जावन दी जायचे ना जाल्यार आमी पुरा न्हिदोवन पडल्या बरी. तुमकां सगळ्यांक असलें मल्टीविटामीन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिवचे. त्या देखून ना जाल्यार असले गांदेल मूस येवन साबाचे. गांदेल मूस सापतना तूं धांवताय हे पटी वाचून उरलो पुरो म्हणून आज तुमी धांवाचे आनी असलें बरें काम करून धांवाचे. खंय न्ही बरें काम करून धांवा आनी हाचे वरवीं समाजान जायती प्रगती जावन दी बरेंपण जावन दी. तुमकां देव बरें कर. तुमची बोगना आमचे सांगाता वांटून घेतल्या. फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यातावन कार्याचे उद्घाटक विगारवार बाप कार्याताव निर्गमन घेते आसात. तुमकां हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. स्त्रियांक कार्याळ आनी क्रियाळ आसूंक तांची तालेतां प्रदर्शन करूंक वारडो संघटन हर एक वर्स अवकाश करून दिता. हर एका वर्सा चलोवच्या परीस ह्या वर्साय फुलांचो बुक्को करचो स्पर्धो आसा केल्लो. हातूंत पयलें दुसरें आनी तिसरें इनाम कोणाक लाभतलें म्हणली आतुराय तुमकां आसतली. तुमची आतुराय थांबोवच्याक हांव आतां विजेत पिरगजची नांवां वाचून सांगता. अध्यक्षीन येवन वेदीर आशिल्ल्या बद्या पिरगज गोळी परिशद उपाध्यक्षीन श्रीमती शांती डिसोजा हिचेर हांव इनाम घेवंक विनंती करता. तिसरें इनाम येता नाळा पिरगज. सर्वांनी ताळयो दिवन उल्हासूंचे. नाळा पिरगजीची अध्यक्षीन मुखार येवचे. दुसरें इनाम येता वेणूर. आणि पयलें इनाम येता कोणाक लाभला म्हण तुम्ही चिंतात कोणाक बात्यार. इनाम आपणायल्या आणि इनाम वांटून घेतल्या तुमकां देव बरें करूं. आता या कार्याचो एक प्रमुख हंत म्हणयेत. आता हांव मुखार आपयता मानादीक बाप रोशन क्रास्ता विगार आनी आत्मीक डिरेक्टर सा राफायल फिरगज बद्यार हांणी मुखार येवन वेदीर मुखार अमानत दवरल्या बसकेन स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. तशेंच हांव मुखार आपयता बद्यार घटकाची कार्यदर्शी हांणी येवन हें कार्य चलोवन व्हरच्याक. सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा कातोलीक स्त्रियाची मंडळी बेळतंगडी वारड्या बाबतीन बद्यार श्री संघटन घटकान आयोजन केल्ल्या जागतीक स्त्रियांच्या दिसाच्या आचरणाच्या सुवाळ्यार आमी आसा. ह्या दिसाचे हे कार्य भोव अपुर्बायेन व्यवस्थीत रितीन मांडून हाडूंक 1000 जाणांचो वावर सॅक्रिफीस तशेंच विशेष जावन आर्थीक सहकार कारण जावन आसा. सा पाऊल खोरीतगारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अशें सांगता. हास्या तोंडान दितलो देवाक मोगाचो. आमच्या ह्या कार्यक्रमाक सबार आनी उदार मनान सहकार आनी कुमक दिले आसता तांचो सर्वांचो उपकार बावडचे वाजबी जावन आसा. सर दानिनो तुमचो आमी
काळजातावन आभार मानता. कार्यक्रमाच्या यशस्वीक तुमचो सहकार खंडीत जावन वर्तो जावन आसा. आमकां सहकार दिल्ल्या सर्वांक तशेंच विशेष जावन आर्थीक सहकार दिल्ल्या दाणींचो उपकार बावून आमचो ल्हान काणीक तुमी स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. प्रत्येक जावन आमचो मोगाळ विगार बाप फादर रोशन क्रासा फाटल्या 2 वर्सां तावन आमच्या संघटनाक तुमचो भरपूर सहकार दिवनूच आसात आनी मुखारी तुमचो सहकार आशेता. पिरगजेच्या बरेपणा खातीर रात दीस वावरून आपले पिरगज बरे जायचे म्हूण कळमीत नासतना वावर ते करनासात. आमचो विगार बाप रोशन मोगाळ आनी मैपासी, मोवाळ आनी स्पश्ट उलोवपी, दूरदृश्टेचे ते जावन आसून फिरगजेच्या हर एका योजना विशयान बरे चिंता पाठोवन फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावुरचे आनी लोकांक बरेपण जडी जाय आनी ही फिरगज उंचले पावंडा पावोवचे तांची आशा जावन आसा. खंयच्याय वेळार लोकांच्या गरजेक स्पंदन करचे व्यक्तित्व तांचे. प्रत्येक रितीन आमच्या बद्यार घटकाच्या स्त्रियांक सर रितीन तांचो सहकार बसयतात. आमकां सर संगतीन मार्गदर्शन तशेंच उत्तेजन दिवन आसात. फिरगज कुटुंबाचे वडील जावन वर्ती सेवा ते दिवन आसात. फादर, सकट तुमची सेवा मानून घेवन ही उडासाचे काणीक तुमकां आमच्या घटका तर्फेन अर्पिता. जोरान सर्वांनी ताळयो दिवन उल्हासूचे. सिस्टर जानेट, सुपिरियर बेथनी कॉन्व्हेंट बद्यार, ही आमची सचेतकी जावन वावर करन आसा आनी आमकां तिचो मोठो सहकार ती दिवन आसा. सिस्टर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार आपयता. पहिले बरे सर्वांनी मुखार येऊन काणीक स्वीकार करून विनंती करता. हो काणीक केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती लिनेट ही दिमको विनंती करता. सविता गोवियस, मोनिका वेगस, रैना लोबो, लीडिया डिसोजा, शांति क्लारा, फ्लेवी सेरावो, सविता गोवियस, मोनिका वेगस, रैना लोबो, लीडिया डिसोजा, शांति क्लारा, फ्लेवी सेरावो, शांति गोवियस, फ्लोरिन मोनिस, नतालिया वेगस, लिली मतायस, सेलेस्टिन मोनिस, फ्लोरिन सेरावो, हिल्डा पाइस, नीना पिरेरा, लीना डिसोजा, मार्सेलिन सेरावो, एलिस डिसोजा, फिलोमिना डिसोजा, एमिलियाना, लिली डिसोजा, संतोष सेरावो, अरुण डिसोजा,
विन्सेंट डिसोजा, लिओ वेगस. कोणाच्या गटात हांव रिजिस्ट्रेशन करूंक बाकी आसा जाल्यार बेगीन वचून रिजिस्ट्रेशन करा. 10 मिनटांनी रिजिस्ट्रेशन काउंटर आतां क्लोज जाता. सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव भरपूर आशीर्वादाने बरोवन राखून सांभाळून दी म्हणून मागता. सर्वांक देव बरें करूं. बद्दर घटकाच्यांनी नावां मात्र एंटर केल्यान काही सिग्नेचर जावं नाके तांणी बेगीन वचून ते सिग्नेचर करून येवचें. हे कार्य उद्देश असून तुमचो संदेश आमचे सांगता वांटून घेवच्याक या कार्याचे मुखेल सेरे मानाधिक बाब रोशन क्रास्ता विगार आणि आत्मिक डिरेक्टर सा राफायल फिरगस बद्दर हांचे लागी विनंती करता. मोगचनो 2 मिनिटां इतकी 2 मिनिटां मात्र वेदीर आशिल्ल्या मानाधिक बाब आबेल लोबो, ग्रेसी लोबो अध्यक्षीण वाराडो श्री संघटनेची, तशेंच श्रीमती ग्लॅडीस, श्रीमती वायलेट, लिनेट बाय, तशेंच सर हुद्देदारां हांगासर आसात आनी सर फिरगस घराणो आनी विविध फिरगेच्यान आयिल्ल्या श्री संघटनेच्या सर संध्यानो तुमकां मोगाचो स्वागत आनी देव बरें करूं. हांगासर आयिल्ल्याक आनी ह्या संभ्रमांत वांटेली जाल्ल्याक आनी ह्या संभ्रमाचो उद्देश जारी करच्यांत तुमचो सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक सवाल हांव विचारतां, इंटरनॅशनल विमेन्स डे ह्या वर्साचो थीम खंयचो? तांकां एक प्रायज दिता. ह्या वर्साचो इंटरनॅशनल विमेन्स डे आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दिसाचो थीम, हर एक वर्सा एक थीम आसा. थीम म्हळ्यार एक संदेश आसा. ह्या वर्साचो संदेश खंयचो? इंग्लिशान सांगेत, कोंकणीन सांगेत, खंयचो? कोण म्हणी आसात गे? बेलतागणीकारान बारी रिजिस्ट्रेशनान आहात ती. ते मोबायलार पळोवन जालें, कळ्ळें म्हाका. गिव टू गेन म्हणून, गिव टू गेन, जोडचे खातीर दिया म्हणून, जोडचे खातीर दिया. स्त्रियांनी कितें जोडचें कितें दिवचें म्हणून विगारवारान सांगलें. पूण UNO युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन तांच्या संदेशा प्रमाणे तांचो एक थीम आसा. स्त्री ह्यो समानते खातीर झगडत्यात. संवसारांत समानता जायचे, जस्टीस, इक्वॅलिटी. ह्या समानता हर एका संगतींनी, न्याय नीत जावंक पुरो, कामां जावंक पुरो, या हेर तालेंतां जावंक पुरो, आंतरराष्ट्रीय मट्टार समानते खातीर झगडते आसात आनी ती मस्त वांट्यांनी सक्सेसफूल जाल्यांत. आज स्त्री आनी दादले म्हणलो भेदभाव ना, उणो उणो जायते आयला. देखून ह्या वर्सा तो संदेश दिला, गिव टू गेन, जोडचे खातीर दिया. जर तूं जोडूंक आशेताय, इक्वॅलिटी जावं दी, न्यायनीत जावं दी, तुमची तालेंतां जायचे, पूण तुमी दिजे. तुमची सेवा ही समाजांत गरज आसा. तुमी झगडचे मात्र न्ही,
झगडले उपरांत तुम्ही त्या न्यायनिती खातीर तुमचो वेळ दिजे. तुम्ही झगडचे कोणाक कुटुंबान न्ही, समाजान न्ही, विंगड करूंक न्ही. झगडा न्यायनिती खातीर, झगडा इक्वालिटी, झगडा बऱ्या वावरा खातीर, शांती समाधाना खातीर आणि झगडा समाजा खातीर आणि निमाणे तुमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर. हो संदेश गिव टू गेन, जोडचे खातीर दिया. हो संदेश तुमकां पावोवन दी आणि हो संदेश जारी करच्यांत हो समावेश पूरक जावं दी म्हूण आशेवन देवाची बेसांवां मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. तुमची बोगना आमचे मुखार वांटून आमकां समेस्तांक उल्हासिल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं. आता आमी बुक्या केल्ल्या बुजावणेची इनामां वांटतल्या. ही इनामां श्रीमती जी टक्रास्ता, कार्यदर्शी बद्यर फिरगस गवळीक परिशद हिणे वंटीचे म्हूण विनंती करता. ही इनामां घटकाच्या अध्यक्षांनी मुखार येवन स्वीकार करची. मडेंतर घटक, मंजोटी घटक, आरवा घटक, उजिरे घटक, नारावी घटक, बेलतंगडी घटक, गारडाडी घटक, नैनाड घटक, इंदाबेट्टू घटक. डान्सची या सॉंगाची ट्रॅक्स म्हणे दिवंक असल्यार तुम्ही आतांच वचून ते साऊंड सिस्टमा कडे वेचे. वांटलेल्या तशेंच आपणायलेल्या समेस्तांक देव Get बरें करूं. self-hosted and सिस्टर जानेट बाद्यार फादर एलएम पिंटो आस्पत्रेच्या नर्सिंग विभागाची मुखेल आणि बेतानी कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर. बाद्यार पिरगजेच्या स्त्री संघटनाची सचेतकी जावन मोगान आणि हस्त्या तोंडान सर्वांक वळखोवची सिस्टर जानेट जेसिंता रेगो. मुकलो वेळ तुमचो. आंतरराष्ट्रीय दीस आचरण करू हांगासर हजर आशिल्ल्या मानादीक बाप रोशन क्रास्ता, विगार आत्मीक डिरेक्टर सान राफेल फिरगस बाद्यार, तशेंच एडमिनिस्ट्रेटर फादर एलएम पिंटो आस्पत्र, मानादीक बाप आबेल लोबो, विगार सांत अंतोन फिरगस उजिरे, डिरेक्टर कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वाराडो, श्रीमती ग्रेसी लोबो, अध्यक्षीन कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वाराडो, तशेंच वेदीर आशिल्ल्या सर मानाच्या व्यक्तीनो आनी हांगासर जमलेल्या सुमेस्तानो तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. मोगाच्यानो, आज आमचो दीस, आज म्हळ्यार मार्च 8 तारीख आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस आचरण करतात. आज हांगासर आमच्या वारेड्यान आमी हांगासर आज आचरण करता. स्त्रियांक आंतरराष्ट्रीय अंतर मान करचो दीस. वय आज स्त्रियांक व्हड अभिमानाचो दीस, कित्याक एक दीस तरी स्त्रियां पासत अमानात कर दवरून तांची होगळी कुसार समाजेन साधन केल्ल्या स्त्रियांक सन्मान करचो दीस. पुरातन काळार स्त्रियेक फावो तें स्थानमान नातलें तें खरें, पूण वेळाची रोदां गुंतना समाजाची प्रगती जातना
स्त्रियो दादल्यांक कितेंच आनी खंयच्यानच उणें नात म्हणून दाखोवन दिलां. स्त्रियो दादल्या समाजो मासून हर एका क्षेत्रांत साधन करूंक पावल्यान. आतां पळयतना थोड्या क्षेत्रांनी स्त्रियो दादल्याच्या की चड प्रगती जोडूंक पावल्यान म्हणलें कळीत जाता. दाखल्याक सांगचें तर SSLC परीक्षेन पुडगेर येदे मेलुगाय. वाड्याच्या जमते वेळार स्त्रियांचो सांकोच सुसडीत दिसता. सडावो जावन स्त्रियो वाड्या जमतीची मागण्या विधी चलोवन व्हरतात. वाड्यावार लितूरची चलतना स्त्रियांचो पात्र उठोवन दिसता. तशेंच फिरगजेन स्त्रियो मोठो सहकार दिवन आसात. तर मोगाच्या न्हू म्हाका बगचें कितें म्हळ्यार स्त्रियेक तिच्या गानाक आनी मानाक कितेंच बाधक जायनातले बरी आमी पळोवंक जाय. एक स्त्री, एक चेडू, बाय, भयण, वनी, माय वा सासूमाय जावन कुटुंबाक फिरगजेक आनी समाजाक जायतें बरेंपण करतना हेरांनी तांची पाट तपून तांची प्रशंसा केली तर तांकां प्रेरण मेळटलें म्हूण हांव पातयेतां. आनी पयल्यान पयलें तांची प्रशंसा आमच्या कुटुंबांतूनच आरंभ जावं दी. कुटुंबाच्या सांद्यांनी म्हणजे दादल्यांनी आनी भुरग्यांनी तांचो पाठिंबो जावन तिचो पाठिंबो जावन रावून तिका सहकार दिलो तर आमच्यो स्त्रियो समाजेंदी जायतें बरेंपण करूंक शकतल्यो म्हूण म्हजी पातयेनी. परत स्त्रियांक बरें मागता आनी तुमकां ह्या दिसाचे उल्हास पाठोवन म्हजी 2 उतरां आखेर करता. सर्वांक देव बरें करूं. तुमची बगनां आमचे मुखार दवरल्या सिस्टर. तुमकां देव बरें करूं. एक बरो संगीतकार, गितां रचनाकार, सद्या स्वभावाचे, हस्त्या तोंडान सर्वांची मनां वय करचे लोकां मगाळ याजाक बेलतंगडी वाड्याच्या कॅथोलिक स्त्री मंडळीचे सूक्त निर्देशन दिवचे डिरेक्टर मानादीक बाप आबे लोबो तुम्ही या कार्याक उद्देशून उलोवंक वेदिद्रष्टा बाप रोशन तशेंच वार्डो श्री मंडळी अध्यक्षीन श्रीमती ग्रेसी आनी वेदिच्या सकड घनाच्या सैर्यानो हांगासर सभेंत आसच्या सैर्यानो प्रत्येक जावन सकड श्री संघटनांच्या अध्यक्षानो कार्यदर्शीनो आनी हांगासर आसा जाल्ल्या समेस्तानो तुमकां ह्या दिसाचे उल्हास पाठयता. आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस 8 तारखेक येवचो वाड्या अंतर आज हांगासर आचरण जाता आसतना सगळ्यांच्या तोंडार संतोष आसा, उल्हास आसा आनी तुमचे ते तुमकां बघप आसा वो आमचो दीस म्हणून देखून तुमच्या हाजिरेन आज हांगासर इगर्जे मध्ये आनी आसपत्रा मध्ये आज संभ्रम सडटा असो सडल्यात कंडे जावन मस्त पिडे आसता थंयसर अशी बरी जावन आज बेगीनच घरा येता म्हणून कित्याक तितलो उल्हास तुमच्या तोंडार दिसता. तुमकां अभिनंदन पाठयता आसतना सडीत हांव सांगूंक वचना आमच्या वाड्यांत ह्यो श्री मंडळी रुप्योत्सव येदोळसो पाय तेंकलो उद्घाटन थंयसर बॅनर उद्घाटन जालें थंयसर आनी मुखल्या वर्सा मस्त अवकाश आसात ही श्री संघटन स्त्रियांची जागृती हाडच्या विशयांत आनी कितें आमी जोडूंक बाकी आसा आनी ते बाकी आसले आमीच एकामेका ते दिवन पुरा करन वो जुबले अर्था बरीत करीत म्हणलें चिंता ह्या वर्सांत आटोवंक आसा आनी तसो एक संभ्रम येवच्या वर्सा सदां ह्याच वेळार संभ्रम जावचो आसतलो. देखून हे वर्स तुमकां फळादीक जावं दी म्हणून आशेत आसतना कितें करयत आमी देखून खंयची कार्यक्रमां करयत म्हणून हांव सांगूंक वचना ते तुमी निर्धार करूंक आसा बेगीनच पूण कार्यक्रमां मांडून हाडच्या त्या तुमच्या मेटांनी तुमी पयलें जावन एकामेकाक सक्तेन बरोवंक तुमी उडास दवरा. देखून तुमी सबार जाणां सक्तेवंत आसात. मस्त थोड्यांक शिकप आसा कुडीन ती थोड्यांची सकत मस्त आसा आनी थोड्या संघटनांनी सकत ही बरी आसा. देखून ह्या रुपयोत्सवांत तुमी एकामेका सक्तेन भरचे तुमच्या संघटने भितर एकामेका सक्तेन भरचे आनी तशेंच वारडे भितर एका फिरगेचेर आनी एका फिरगेचेर सक्तेन भरचे असले एक मॅट तुमी काडचे जाल्यार वारड्यांत जुबल्यो अर्था बरीत जाता. आनी तशेंच एकामेकाचे बरें तुमी आशया देखून एकामेका
बरें जायचे म्हूण आशेवन तुमी मुखार वसा. ह्या पासोक आत्मीक सक्तीन तुमी बरा. देखून आत्मीक सक्तीन कशें बरचें देखून हे जवळ सांगलेल्या प्रमाणे तुमी मस्त संगतींनी दादल्या प्रास मुखार दिसतात. वाड्याचो मतींत मुखार आसात, परग्याचें लितुर्जींत मुखार आसात आनी हर एका विशयांत खंयचो दीस इथं जावन दी. देखून स्त्रियो ना जाल्यार तांचो दीस तसो संभ्रम तो आसना. अशें म्हणटा आसतना वत विशय तुमी कान घेया. चडीत कितें आत्मीक सकत बरोवंक उरल्या. देखून पयत पुस्तकाचें निदर्शन तुमी कान घेया. पयत पुस्तकांतल्यो प्रभावीत थोड्यो स्त्रियो आसात, मस्त आसात. तातूंत जावं पुरो एस्तर, जावं पुरो रूत, जावं पुरो मरी माय, तांचें उदाहरण तांणी कितें ह्या पयस सभे पासत दिलां तांचे थोडे विशय कान घेवन तुमी आदर्श जायात. आनी जायत्या स्त्रियां विशयांत पयस पुस्तकांतल्या आनी पयस सभेंतल्या तुमी ह्या वर्सा इल्लेशें अध्ययन करा. एक जुबले असो उडास जावन खंडे जावन तुमकां तें चड आनीक चड फायद्याक पडटलें. आनी सांगाता तुमी ह्यो जुबले वाचन करता आसतना आनी चड कार्यनिरत आसतना समतोलन सांबाळा. थोडे फावटी सड्डू मुखार गेले काल जाता. घरचें काम कोणें करचें, हांगा रांदून वाडचें कोणें, भुरग्यांक पळोवचें कोणें, तांकां आपण हाडचें कोणें, ही पुराय सांबाळा तुमच्या कुटुंबा भितर येतात. देखून तसले एक अडकळ येवंक तुमी सोडिनाकात. ही कार्यक्रमां करता आसतना समतोलन घरचें काम तें तुमच्या कितें मुलभूत हक्क म्हणटात पळय तशें आसा तें तुमीच करी जाय पडटा, हेरांनी करूंक जायना. देखून दोनूय संगती समतोलान दवरून तुमी चड आनी चड कार्यनिरत जाया. आनी हे सेवेता आसतना वारड्याक कीर्त हाडटा आसतना तुमच्या भुरग्याचें तुमच्या घरांनी तुमी कीर्त हाडटल्यात. तुमकां सर बरें मागता. आनी ह्या वर्साचो दीस आचरण केल्ले रीत, ताका तयाराय केल्ले रीत, मिटिंगांनी आयिल्ले विशय तुमी वांटून घेतलेले, जायत्यो सुचना आसली तांतले आरावण नेरावण म्हणले थोडे काणकोण तुमी आचरणाक घाला. आनी चडीत कार्यक्रम हांगासर बाद्यारच्या स्त्रियांनी हांगासर केला. हो सबसो मोठो जावं पुरो हांगाची वेवस्था जावं पुरो सकड विगारांच्या निर्देशन जाला आसतना तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता. ही एक उर्बा स्पर्धा पासत न्ही, आनीक वर्सा आनीकल्यान बरें करचें, पुरोंचें बरें करचें त्या पासत न्ही जाल्यार आमी एक कार्य करता आसतना तें बरें जाय जाय, तें एक देखीचें जाय जाय आनी सकट स्त्रियांक तें फायद्याचें जाय जाय. कितें म्हणी हातूंत जोडी जाय आसल्या स्थितींत हांव वयर पावोंक आनी आमची कीर्त गाजोवंक सकत जाय. देखून हें सोपण तुमचें जारी जावन दी म्हणून आज वावर केल्ल्या एकल्यांक म्हजे तर्फेन उपकार पावता आसतना आनी सगळ्यांक तुमच्या त्यागाचो फळ देव तुमकां धाराळ मापान देव म्हूण सांगून आशेवन ह्या कार्यक्रमासर बरें मागून म्हजी दोन उतरां करता. देव बरें. हे जिबले वरास स्त्रियांक फळां बरी जावंक बरें मागल्ल्या, तशेंच आमकां इतं वचन दिल्या. फादर तुमकां देव बरें करूं. आमचे हे वेदी कार्यक्रम निमाण्या हंताक पावला. या कार्याक प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्यांक दिन वाचण्याची उतरां घेऊन आमचे मुखार येतात श्रीमती वीणा फेर्नांडीस वाराडो उपाध्यक्षीण. स्त्रियांचो दिसाचो हो दाबाजो अर्थभरीत रितीन जाला. आमी ह्या वेदी कार्याचे संपणे दिवशी समकोन आसा. ह्या वक्ता ह्या कार्याच्या यशस्वे खातीर विविध रितींनी सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव आशेतां. ह्या कार्याचेर भरपूर तरान आशिर्वाद वतल्या धन्य देवाक जावं अर्घ आनी स्तुती. जायत्या राटावळी मदें आपलो अमूल्य वेळ आमचे खातीर दिवन आमच्या संतोषान वांटळी जावन आयच्या ह्या कार्याचे उद्घाटन करून मार्गदर्शनाच्या उतरांनी बरो संदेश दिवन बरें मागल्ल्या आमच्या बेलतंगडी वाराड्याचो विगारवार मानादीक वॉल्टर डिमेल्लो बापांक हांगासर जमलेल्या सर्वां तर्फेन काळजा गुंडाळ्याचे दिनवास पटयता. आयच्या ह्या कार्याचे अध्यक्षपण घेवन ह्या वेदीचे सप्ताह कातोल स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वाराडो अध्यक्ष मानेस्तीन ग्रेसी लोबो हिची शाती आमी सर जणाव. दुसरे आवदेक अध्यक्षपणाचे सुंकण हाती घेतल्या तुका ह्या संदर्भार अभिनंदन पटयता. सांगातच आयच्या ह्या कार्या फाटल्यान तुमचो वावर आनी मिनत अपार आसा. तुमकां जमलेल्या सर्वांच्या तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याचे मुखेल सेरे जावन आमचे सवे आसात मानादीक बाब रोशन क्रास्ता. आज बद्देरान हो स्त्रियांचो संभ्रम इतलो गडदळें जावं येसकारान जावन आसात. बापानो तुमच्या बऱ्या मनाच्या संपूर्ण सहकाराक कातोलीक स्त्रियांच्या मंडळी तर्फेन धन्यवाद पटयता. उत्तेजनाच्या उतरांनी आमकां बरो संदेश दिला. सकाळी मिसा वेळार रुपांतर विशयांत बरो प्रसंगी दिला. सांगातच
हे कार्यक्रम म्हणून हाडूंक जोगते मार्गदर्शन प्रेरण आणि सहकार दिल्ल्या कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वारोडो डिरेक्टर मानेदीक बाब आबेल लोबो तुमकां हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. या कार्याचे मंचर सोपता आमच्या मोगाची सिस्टर जॅनेट पेगो बद्यार बेतानी कोविंताची वडील तसेच सचेतकी श्री संघटन बद्यार गटाक तुमकां काळजा गोंडाचे दिनवास पटयता. आयच्या या कार्याक हजर जावन आमच्या संतोषान वांटेली जाल्ल्या कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी मंगळूर डिओसीस केंद्रीय समितीची उपाध्यक्ष जावन आशिल्ली श्रीमती लिनेट कास्तेलिनो आणि कार्यदर्शी वायलेट पिरेरा तुमकां वराडे तर्फेन काळजा गुंड्याचे दिनवास पटयता. कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वराडो कार्यदर्शी श्रीमती लीना क्रास्ता आज तिने बऱ्या रितीन आमचे मुखार वर्दी दवरल्या तिकाय हांव धन्यवाद पटयता. आयचे हे कार्य आपल्या फिरगजेन आचरण करून खुशेन आणि व्हड उमेदीन जबाबदारी घेवन बद्यार घटकाच्या स्त्रियांक संगता घालून अर्थभरीत आणि व्यवस्थित रितीन मांडून हाडूंक खरण करत जावन आसा. कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बद्यार घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती रैना लोबो तुमकां हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. या कार्या फाटल्यान संपूर्ण सहकार आणि पाठिंबो दिवन या कार्यान आमच्या संगी वांटेली जाल्ल्या बद्यार फिरगज गवळी परिदेशाचे उपाध्यक्ष श्रीमती शांती डिसोजा कार्यदर्शी श्रीमती झीटा क्रास्ता आणि गवळीक आयोग संयोजक श्री संतोष रावो तुमकां मोगाचे वंदन पटयता. या कार्याचे यशस्वी खातीर जायत्या दिसांचे तयार सवे मस्त मिनत काण वावर केल्ल्या श्री संघटन बद्यार घटकाच्या सर संध्यांचो काळजांतान उपकार उरता आणि देव बरें करूं म्हणटा. स्त्रियांच्या दिसाच्या आचरणे वेळी हर एक वर्सा आमकां इनामां स्पॉन्सर करता श्रीमती मेटिल्डा डिसोजा. तिने आयच्या कार्यक्रमाक इनामां स्पॉन्सर केल्यान तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. भोव सोबीत आणि व्यवस्थित रितीन आयच्या या संभ्रमाचे कार्यनिर्वहण केल्ल्या श्रीमती सेलीन क्रास्ता आरुवा आणि श्रीमती सुनीता फेर्नांडीस उजिरे तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या या कार्याचे फोटोग्राफी केल्ल्या ॲस्ली फोटोग्राफर आणि लाईव्ह व्हिडिओग्राफी केल्ल्या दिव्यवाणी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मोगाच्या आपोवण्या पाळो दिवन हजर जाल्ल्या याजक बापांक धर्म भयणींक बद्यार गवळी परिस्थितीच्या संद्यांक कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी बेलतंगडी वारोडो उद्देदारांक सर फिरगज घटकाच्या अध्यक्ष आणि कार्यदर्शींक आणि सर संध्यांक आणि हांगा हजर आसच्या सर्वांक देव बरें करूं. प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. वॉल्टर डिसोजा बेलतंगडी फिरगजीचे कार्यदर्शी हांगासर या कार्याक तुमी आयल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. मोगजन येदोळूस हांगासर हजर आसात बेलतंगडी फिरगजीचे उपाध्यक्ष तशेंच बेलतंगडी वाराडेचे कार्यदर्शी मनीस वॉल्टर मनीस तुमकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगोचो येवकार मागता. तुम्ही डिरेक्टर बापातान फुलांचो तुरो खाणगेचे म्हणून विनंती करता. तशेंच वारोडो प्रतिनिधी मनीस नेल्सन तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मोगोचो येवकार मागता. कोणायकी सोडी नसताना हर एकल्याक दिन वसलेल्या श्रीमती वीणा फेर्नांडीस तुमकांय देव बरें करूं. मुखल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाक वेदी रचल्या सैर्यांनी वेदी सोडून दिवंक सर्वांच्या तर्फेन विनंती करता.
घटकावर समेस्ताने आता मुखार येवचे एक तस्वीर काडच्या खातीर वेणूर घटकाच्यानी पहिले मुखार येवचे. नेक्स्ट माडंतेर घटकाच्यानी रेडी रावचे. बद्दर घटकाचे असल्यार हांगा रेडी रावचे फोटो काडच्या खातीर. डान्सचे सॉंग्स असल्यार ते तुम्ही ते साऊंड सिस्टमा कडे मेळचे. मंजोटी फिरगतीचे असल्यार तुम्ही मुखार येवचे. आरुवा फिरगतीची असल्यारी तयार रावचे फोटो काडच्या खातीर. एका घटकाचे मात्र आमी आता काडटले वेळांचो अभाव असल्यान. तशें थोडी घटक आतां हांगा नात ती ड्रेसा खातीर भायर गेल्यांत तशें जाल्यार जायना देखून ते आमी आतां सांस्कृतीक कार्यक्रम हांगा आरंभ करतले. मागीर लास्टाक आमी ते ग्रुप फोटोस हांगा काडटले. प्रस्तुत कळार विविध माध्यमांनी मोबायलार टीव्हीर आमकां मनोरंजन मेळटा. तरी पूण हांगासर आज असल्याक अवकाश दिवंक ना. आमच्याच स्त्रियांनी मिनातकान वेळ वापरान बरी तयारी करून बरें एक सांस्कृतीक कार्य दिवंक मिनात काडल्या आनी ती आतां तयार आसात. आमी पळोवया, ताळयो दिवया, मनोरंजन जोडया. आमी सोमेस्ता आमच्या कुटुंबांची येता. आमचे कुटुंब मागण्याचे तशेंच देवाचे घर जावन आसा. आमचे कुटुंब आमी जुजे मोरी जेजूच्या कुटुंबा सरी करता. हर एका स्त्रियेची आशा जावन आसा आमचे कुटुंब संतोषान दवरचे. तर आता बेलतंगडी घटकाची कुटुंब आमच्या देवाचे म्हणले पोतगांव मुखार येतात. तांकां मोगान वेदीक येवकार म्हणया. नेक्स्ट मर्डंत्यार घटकाच्यानी तयार रावचे. कुटुंब आमचे देवाचे, कुटुंब मूर्त्या मोगाचे, कुटुंब आमचे पवी साबेचे, कुटुंब एका मनाचे, कुटुंब दादोसकायेचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे, कुटुंब आमचे देवाचे, कुटुंब मूर्त्या मोगाचे, कुटुंब
कुटुंब आमचे पोवी सभेचे, कुटुंब एका मोनाचे, कुटुंब दादोसकायेचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे. जिसू मोरी जुसेचे कुटुंब ते पोवी, शिगुणाने भरला ते झाला परसळी. जाऊया आम्ही तांचे बरी, करया जिवीत हरता बरी. कुटुंब आमचे देवाचे, कुटुंब मोरत्या मोगाचे, कुटुंब आमचे पोवी सभेचे, कुटुंब एका मोनाचे, कुटुंब दादोसकायेचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे. कुटुंब आमका एक देवाचे देणे, कुटुंबा विनेना आमचे इजिने. मोगान राव्या मानान लेख्या, कुटुंब बांध्या संतोष पाव्या. कुटुंब आमचे देवाचे, कुटुंब मोरत्या मोगाचे, कुटुंब आमचे पोवी सभेचे, कुटुंब एका मोनाचे, कुटुंब दादोसकायेचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे. कुटुंब आमचे एक भावार्थाचे शेत, भावार्था विने कसे ते आशेत. रजार करया कुर्पा माग्या, कुटुंब आमचे देवोत करया. कुटुंब आमचे देवाचे, कुटुंब मोरत्या मोगाचे, कुटुंब आमचे पोवी सभेचे, कुटुंब एका मोनाचे, कुटुंब दादोसकायेचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे. कष्ट दुःख सुख सांगात गल्या, एकामेकासर सांगात दिव्या. सेवेक लाग्या कुटुंब बांध्या, कुटुंबा सोबान बळवंत करया. कुटुंब आमचे देवाचे, कुटुंब मोरत्या मोगाचे, कुटुंब आमचे पोवी सभेचे, कुटुंब एका मोनाचे, कुटुंब दादोसकायेचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे. कुटुंब आमचे देवाचे, कुटुंब मोरत्या मोगाचे, कुटुंब आमचे पोवी सभेचे, कुटुंब एका मोनाचे, कुटुंब दादोसकायेचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे. कुटुंब आमचे माया मोगाचे, कुटुंब आमचे माया मोगाचे. आमकां समेस्तांक रंजिसिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. सांस्कृतीक कार्यक्रमाची पट्टी ह्या परी आसा. बेळतंगडी घटक जालें, सेकंड मडंत्यार घटक, थर्ड नाळा घटक, फोर्थ उजिरे घटक, फिफ्थ मंजोटी घटक, सिक्स्थ नारावी, सेवेंथ इंदबेट्टू, एथ गरडाडी, नाइन्थ नायनाड, 10 अरुवा, तशेंच लास्ट वेणूर. आता नाच करून मुखार येतात मड्यांतर घटकाच्यो स्त्रियो. एक चेडू वाजल्या आयतारा, भेटले माटवात एका काजारा. तो काय आम्ही फुल्लो नासताना, तिचे बँडाचे बैला वाजताना. तुझे गाल सोबीत ते काढ सोबीत, पळून चले रावतीत नीट. तू
ಪಾಶಾರು ಸದಾನ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ದಿದ್ದಾನ ಮಾತೆ ರೇಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾಯಮ್ಮ ಬಾಯಮ್ಮ Put your hands up in the air and dance ma Bayamba Bayamba Tumsu mujhe baila bayamba 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 Put your hands up in the air and dance ma Bayamba Bayamba Iya yenna baila bayamba नशीब मिट्यो मारता रे खाली गुटुर 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 करता रे खाली गुटुर 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 करता रे खाली गुटुर 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 करता रे खाली गुटुर 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 करता रे तो किती मुंडा जाणा यो बाईले यो शरमका जाई बोयलो शरमका दिना जालार तुझो बोट्टलो दखलो यो बाईले यो शरमका जाई बोयलो शरमका दिना जालार तुझो बोट्टलो दखलो Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh yeah. Barra da dama melusi, istrechi compri. Barra da dama melusi, istrechi compri. Alegna entrada melusi, Cristina sair. Alegna entrada melusi, Cristina sair. Por amor da voz me luzi, eu fico saudade. Por amor da voz me luzi, eu fico saudade. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache.
Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. नाचकन मनोरंजन दिल्या मडंतर घटकाक देव बरें करूं. आता हांव मोगान वेदीक स्वागत करता नाळा घटकाच्या सर्व स्त्रियांक. सुमधू तळ्यान आम्हा सोमेस्तांक रंजिसूंक येता, तांकां तळ्यांच्या आवाजान वेदीक स्वागत करया. नेक्स्ट उजिरे घटकाच्यान तयार रावचे. स्त्री एक राणी देवाचे देणी मोरयेचे स्वरूपिणी मोत्याचे मणी भोवती शनी राणी ती महाराणी स्त्री एक राणी देवाचे देणी मोरयेचे स्वरूपिणी मोत्याचे मणी भोवती शनी राणी ती महाराणी मोग दिता जीवी दिता दुःख आपले सोसून सुभुरग्यांक दिता रगत पारून आमकां सलाम दिता मोगाची आवय ती तुजी जाता लढाई करतात पोकाळे करतात सदा हसा आमचे सगळे मस्ती करतात खेळताना पडताना सांगा दिता मोगाची बहीण ती तुझी सदा स्त्री तुझी आवय स्त्री तुझी बहीण स्त्री तुझी आवय स्त्री तुझी बहीण स्त्री राणी देवाचे देणी मोरयेचे स्वरूपिणी मत्याचे मणी भोवती शनी राणी ती महाराणी दूध जाता तुझी आवय जाता माय जाता सासू माय जाता बहीण जाता तुका बाण जाता स्त्री आमच्या घरांतली ती पोसता स्त्री आमच्या भारत देशाची नारी राष्ट्रांपासून झुजती एकजूट झाली कुटुंब समाज बांधवची फुडारी
नाथ कितें जाया संसार स्त्रिये विणे समान आहे जिणे श्री महान देखून आमकां बरे देवान कुडी अज्ञास समेत लागले मोगान स्त्री एक राणी देवाचे देणी मरियेचे स्वरूपिणी मोत्याचे मणी भोवती शाणी राणी ती महाराणी स्त्री एक राणी देवाचे देणी मरियेचे स्वरूपिणी मोत्याचे मणी भोवती शाणी राणी ती महाराणी राणी ती महाराणी देव बरे करू. समतूर तळ्यान आमकां मनोरंजन केल्ल्या नाळा घटकाच्या स्त्रियांक देव बरे करूं. मांगळूर आमचो गांव संस्कृती आनी मोगाचें घर. शेतां भाटांनी उबार गुडया दोंगरांनी दर्या तडीर सोपचें माडा माडयांनी सुबीत रुखा चडांनी सर्वांक आकासूचें. आहा कसली नैसर्गिक सोबाय बरलो आमचो मायगांव मांगळूर आमचें. आतां सुबीत नाच करूंक मुखार येतात सांत अंतोन पिर्गस उजरे श्री संघटनाच्यो स्त्रियो. हे मंगळूर आमचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मंगळूर आमचे वंदेशाती समाधानेचे शेतां भाटांनी उबार गुड्या दोंगरांनी दर्या तडीर सोपचे माडा माडयांनी सोबीत रुखा चडांनी सर्वांक आकर्सूचे शेतां भाटांनी उबार गुड्या दोंगरांनी दर्या तडीर सोपचे माडा माडयांनी सोबीत रुखा चडांनी सर्वांक आकर्सूचे हे मंगळूर आमचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मंगळूर आमचे बंदर शांती समाधानेचे हे मंगळूर आमचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मंगळूर आमचे बंदर शांती समाधानेचे ला 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 ला
la 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 la. आमच्यासारखे चिडून ते नव्हताचे बेला दिसता पण सुंदर बाबा समकजी येता सोलताना ते माडी कशे हलतानी दलता आजकाल आमचं गुपित बाबा मोग चलवता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदां सपयता बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे बसून म्हजे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदां सपयता बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे बसून म्हजे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता काळीज गुटर 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 करता रे काळीज गुटर 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 करता रे काळीज गुटर 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 करता रे काळीज गुटर 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 करता रे
घडता 90 मारून हॉट मुझे टाइट रे जाता कंट्री बना पलकना सॉन्ग काढले रे येता बंटी बापली साऊंची बली खेळ्याशी जाता रे सिंगल तुझे रे पागल झाला रे मिंगल ट्विंकल ट्विंकल सिंगल तुझे रे पागल झाला रे मिंगल ट्विंकल ट्विंकल गुटर 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 करता रे काळीस गुटर 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 करता रे. मंगळूरची ग्रेस्त संस्कृती कितें म्हूण दाखोवंडिल्ल्या उजऱ्या घटकाच्या स्त्रियांक देव बरें करूं. संवसारभर विस्तारलेली आमची मायभास कोंकणी. ह्या भाशेची व्हडवी गव्या आणि आमची मायभास उरोवया म्हूण व्हड अभिमानान गांवच्याक फुडें येतात कोंकणी प्रेमी मंजोटी घटकाच्यो स्त्रियो.
कोंकणी विवा विवा कोटी आमची माई बासू रे वा बसूया मी गगन गाऊ रे वा सदा सिंची वाळ बोलवा रे वा जियो कोंकणी विवा विवा कोंकणी विवा विवा. मंजोटी घटकाच्या सर्व स्त्रियांक देव बरे करो म्हणटा. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತು ಮುಳ್ಳ್या बरी हर एका घरात सोडून घडता. त्या संदर्भात हर एकल्याक तांची तांची बगना उसर जाय म्हूण बघता. पूण सांगून काणग्योंको जोगतो व्यक्ती मेळनातल्या वेळार कोणा कडेन सांग जाय म्हणलो घुसपड आसता. असल्या संदर्भात कुटुंबात जावच्या समस्यांक पर्याय दितलो सूक्त व्यक्ती मेळ्ळ्यार ते आमचे भागस म्हणयेत. एका कुटुंबात उदेले समस्ये कसले आणि एका पर्याय कोण दिता. कुटुंबांतली पंचायतकी म्हणलो नाटकुळो आता नारावी स्त्री संघटनेचे संदेश तुमचे मुखार खेळून दाखयतात. हॅलो. बरोन गेल्यात काल झाले रिटा बाई. काल सांगचे फादर काल राती कंचा तारासो पावसो वारें गडगडो जगल्याने फादर. तुमचे टीव्ही पाड झाल्या. तुमचे टीव्ही मात्र नाही, तुमचे वॉशिंग मशीन, तुमचे इन्व्हर्टर, तुमचे फ्रीज हे सगळे फाड झाला फादर. हो तू ये काल रिटा बाई. तुमचे म्हणताय ही पिरगस कोणाची? आमची. हो लोक आमचो. आणि अंगाचे वस्तू त्यो पुरा आमचो फादर. मागीर खाले तुमची टीव्ही, तुमचे इन्व्हर्टर म्हणताय आणि मुका तुमचे नाही आमचे मुनाजे. काले मुनाजे आमचे आमचे आमचे. काले बाई समाधान कणगे त्याच्याकडे जगड नाका.
तू एक काम कर, परवा आयतारा तुमची पंचायत घे करया. हांव आता इल्लो बिझी आसा. आमच्या फिरगज कुटुंबांत बारी समस्ये केदाळी पळयल्यार केदाळी फोन कान कंप्लेंट हायकोनच्याकी हांव एक पिरगज लोकांक व्हॉट्सअप मेसेज धाडून सोडटा. कळवणी मोगाळ पिरगजगारांनो, आजकाल कुटुंबांत सदांनीत नाना कारणां लागून झगडे मनस्ताप चलून आसा. तुम्ही फोन करून वा मेळोवन म्हाका तुमची समस्या सांगच्या की परवा सोनवारा भितर तुमच्या कुटुंबा भितरले समस्ये एका चिठीर बरोवन इगर्जे भायर असल्या डब्यार भितर गेला. परवा आयतारा मिसा उपरांत सगळी सांगाता मेळची. हांव जराड रितीन तुमच्या सर समस्यांक पंचायतगी करतलो. हां, तुम्ही तुमची नांवां उल्लेख करची गरज ना. समजालें चिंता. देव बरें करूं. 11:30 जावन आयली. म्हाका आतां मीस आसा. वय गो वय वय ते सांगले बरी ना, बारी जब्बर आसा गो. अळे गो आयले हांव बंद व्हरता, मागीर फुटोंक आसा जायते. आयले हिंगे वय आयली ते काल आतां फुटोंक आसा म्हळे. फुटोंक गे ते म्हज्या ग्लास धुताना जागृत ना जाल्यार फुटोंक आसा म्हळे म्हज्या दुवे कडेन सांगले तर फुटोना सोड. ग्लास भारी हुशार आसा. हांव नातलेदा भारी दुरां सांगता. शिकयता राव बुध. सगळी मागणे म्हण्या म्हज्या 3 बागिलो मने ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ पळोवंक आसा. एगिया शिकाय गो म्हाका ते लक्ष्मी बाळान जालें पळोवंक आसा. बाग्यान कसाचे कुर्वे नाराम काम देवान चाल स्मरणले पपाचे पताचे पवित नामे समेचा बडराम रे गिस बॅडले अरे संतारे नरे नम अरे मागणे म्हणतात की बरे बरे जेजू ಎಲ್ಲ चड घाल्ले बरी दिसता. बसून कशें चड जालें म्हणून म्हाका माफ कर जेजू. जेजू माफ कर. नमाम रे गुपे मले सरस्वती संगता श्री अमित तुमसदेव भाग्यवंती मरे देवाचे मये माप्या खाते नाते खाता नियमच्या मरणाच्या कळे नामे आपले शब्द नाही माझे ते नाम रे देवाचे मये माप्या. तू काय एक लागला नीद मागणा म्हणून बसांग पुरसत ना. जेमेचे कानाक सैतान शिमटी घालत असता. दोरग ते फोन भितर दोरग. तुका नाणी घेता नाही म्हणून कागसा घेता नाही फोन. फोनाक एक जागो म्हणलो ना, टाइम म्हणलो ना. तू ज्या केसांक एक बोटी उजो लायतांस मुळांत कतरन कट्ट करून दोरीचे रबर बँड घाल गो विकी घाल गो. आणि देवाचो पोत मनीस जालो अळे गळे 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 माझर भितर गेला. वच गो अळे गो बावड्या दमको मासलीवर येत. हा मासल्याची कडी कान स्लो गॅसार दोर मा. ये झाले माझर गेला. ये कालच्या मागणे घे म्हणतात तू गोतू ना. काल जाऊन दे बा तांका इल्लेशे माफ कर. काले म्हाका तू गोतू ना काल म्हणतात म्हणून ताका तू समजाना. काल जाऊन दे. या पिवड्या काणून आणि कांच्या नमण्यार मागणे म्हणजे एक नमण्याचे आत मोगाळ हा लागलो सुटलो इस्ता मागणे सोवे काही वेगळे सुटलो. अरे टीव्ही घाल रे. ते माझ्या लक्ष्मी बाळान झाले काय पळून टीव्ही घाल. सगळं दिसून पळवलं पुरं. आता मुझ्या घालले MC कडे उले नसताना मस्त दिस झालो. काल बोलून पळया. हॅलो
एलसी कशें आसा हे? बरी आसा विल्मा. मागीर चेडवाची बरी खबर म्हणे आसा गे? नाने सगळी तेंत विचारतात. तुका गोत्तसन परतून परतून तेंत विचारताय काल्याक. सॉरी गो, बेजार कर नाका. नाही गो, तांकां भुरगीं नाकात खंय गे? काले उलयताय विल्मा तू. तुका म्हज्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम काले म्हणून गोत्तासन. तें सोड गो. नाही धाकट्याक काजर म्हणे आसा गे? नाने काय कितें गो? काय जालें न्ही ताका? आळे विल्मा तू अल्ल पुरा खोबऱ्यो म्हजे कडेन उलोवंक फोन करी नाका. दूर फोन. अब्बा आची एक शिपरात. नाही आमी विसरना जाल्यार काल विसरले म्हणून अशें उलयता. मेळटा ना नेटी पळयता. आज या नुस्त्याक मीठ भाजी उणें घाला. भाजी चाप्पे कडयेक रुसत ना. कितले पडीन सांगले म्हणून ना. नारळ उणो घाल कडक कर म्हणून सकल सही दाखयले. तुझ्या जिबेक कली पिडा लागल्या कोणा गोत्तू. एक दीस मीठ, एक दीस तीक, एक दीस आंबट. कोडी काढले शिवाय इका जो कुस गोत्तू ना मो. अरे रे पुता तोंड उक्तें करून सोडिना. पाटाकी फुटला बरी फुटला. देवान म्हजो येटी उडास बिडी काडला जाल्या रे. या नाटका काय उणे ना. नाही सगळ्या मुखार म्हजी मोर्याद काडीचे म्हणूनच अशें करचें. काजर जावन इतलो तेम जालो. इतले सगळे काम हांव करता. एक दीस म्हणी तुवें केल्लें बरें जालें पुता म्हणून हिच्या तोंडांतल्यान येता गे ना. तें समाना हें समाना. तुका इल्लें वाडीचें न्ही. म्हाका नाका तुमचे आयकून तो पोट जावन दी पाये. तुझे मास्तीची कडी म्हाका बरे रुसले. जेवल्या तू गोच ना. कालें जावन दी. तू कामोनी रुसले मो देवा कर गा. तुझे मेमे काढले का लागो काढले ताजे मेमे? म्हजो नवरो ह्या दिसांनी बारी मोबायलार आसता. म्हाका कालेग्याचेर डाऊट मारता. काले जावन न्हावूंक गेला. आतां बरो टायम मोबायल एडिंग चेक करून पळयता. अरे अरे वचून वचून मोबायलाक लॉक घाला मो. राव येवन दी. मोबायल पळयना मात सोडिना. आले ने आमच्या चेडवाक आज प्रोजेक्ट करूंक आसा ने. कर तर कितें जालें? प्रोजेक्ट म्हणी करीत मो. पूण म्हज्या मोबायलांतलो इंटरनेट पुरा खाली जाला. तें कशें? तुजी बी इतले वेगी खाली जावचें कितें? सगळे वेळ मोबायलार आसले गे कितें? आळे तें पुरा तुका नाका. तुजे मोबायल दिता दी ना जाल्यार नाका. हांव दिना. हा म्हाका गोतूच जालें तूं तुजे मोबायल दिनाय म्हणून. मागीर काय विचारताय? हांवें तुका टेस्ट केल्लें. म्हाका पोरतावनूच डाऊट आसा तुका कोण गी भेटला म्हणून. अळे उलयतना चिंतून पळय. हांव चिंतूनच पळयता. मागीर कितें न्ही तुका तुजे फोन दिवंक. तू काल जाल्यार विचार सायबिणी. हांव म्हाका तुजे मोबायल दिना. म्हाका खाता कन्फर्म जालें. म्हाका तूंय नाका तुजी भुरगीं नाका. तूच राव. हा गेले गे. न्ही म्हज्या मोबायलार थोडे मेडिकल रिपोर्ट्स आसात. तातूं म्हणे म्हाका कोलेस्ट्रॉल आसा म्हण कळल्यार आसा न्ही. म्हजें बायल एक उडको दुकरां मासी म्हाका खावंक दिवचें ना. हॅलो मम्मी. काले गो काले झाले. काय समना मम्मी. काले झाले पुता.
एक काम कर, तू काय टेन्शन करी नका. इल्ले दीस तू तुझ्या भुरग्यांक घेऊन हांगा येऊन बस. काय भिये नका, हांव आसा. जायत मम्मी, थँक्यू. बेसावलिया फादर. देवाचे बेसाव. हा रिचाम कसो आहे? सगळी बरी आहात मग? फादर बरी आसा. तुमचे चिठ्ठ्यो वाचल्यो हांवें. भारी समस्या आसात. ना कंत काडची नाका. हळे एक रूख बरो जायचे तर तो खंयच्या परिसरान लायला ताचेर वंदवण आसा. एक रूख बरो जाल्यार ताची फळाय आपापी बरी जाता. तशेंच आमचे कुटुंब. आमच्या कुटुंबात अशी मालगडी तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक बरो परिसर दिल्यार बऱ्या रुकार बरी फळां जावंक पावतली. दुसऱ्यान तुम्ही कितलेय बिझी आसून दी कुटुंबाचे मागणे भक्तीन करा. तुम्ही संजेचे आमोरी तेरस म्हणटात मो. हा एक पटीचे जेवण पुणे मोगान संगत बसून जेवा. हा उडास त्या वेळार टीव्ही मोबाईला बंद दवरची. मोबाईला विशयांक हांव सांगूंक वचना. पाद्रापाच्या मागीर लांब जाता मनशात. मोबाईला भुरग्यांक दिवच्या पयले इल्ले चिंतून पळया. भुरगीं झगडतात म्हणे आमी रडटात म्हणून दिवंक गेल्यार फाल्यां सकाळी आमी रडाचे पडत. तिसऱ्यान काजरी जिवीत म्हळ्यार कुटुंबा जिवीत. एकामेका सडधड करून रावचे, एकामेका दिवचे आनी घेवचे. तुमका एकामेकाची गरज पडटा त्या दाडा एका मनाची एका काळजाची जावन वावरा. तुझी सुख तुझी जबाबदारी म्हणच्या बदलाक आमची सुख आमची जबाबदारी म्हणाजे. काले म्हणाजे आमची सुख आमची जबाबदारी म्हणाजे. हे घर कोणाचे? आमचे. भुरगीं कोणाची? आमची. बायल कोणाची? आमची. फादर उडांताच्या कटल्यासो पाय मोडला. कटल्यासो पाय मोडल्यार कितें जालें रेटा बाये? पहिले आचार्याक आपुणान सम्मा केल्यार जालें. तू कितें? ते वयमो पूण आज राती आम्ही आमच्या कटल्यार कशे निचे. साईबा सालवदारा तुका एक सांगल्यार उणे दोन सांगल्यार चड. हळे रेटा बाई तू पहिले कसे सांगतली पळे तुमचे तुमचे म्हणून ते तसेच सांग. ते तू काय बरे म्हाकाय बरे जायत फादर. हा आणि म्हणी मोगान रावा. मान खटल्याचे पाय ते हांव पळयता रिचा मा करतात मग. Sorry ass DJ. तुम्ही येदोळेसो कुटुंबाचो समस्यो आणि पर्याय म्हणलो नाटक पळयलो. नारावी पिरगजेच्या स्त्री संघटनेच्या स्त्रियांक देव बरें करूं. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. नाविंदू रेक्के कट्टी जिगियोणा म्हणून स्त्रियांचो दीस आचरण करचे संदर्भी जमलेल्या सर्वांक डान्सा मुखान मनोरंजन दिवंक मुखार येतात इन द बेट्टू गेटगाच्यो स्त्रियो. ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಅಂಜಿಕೆಯ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಗಲ ಕೊಟ್ಟು ಛಲದಿಂದ ದುಡಿಯೋಣ. ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. Katrina, Nana Lucina, Katrina, Nana Lucina, Babai kalatan mai murta mai mutan ka bendawar, benda jataran tu kalaving chikaita. Sudan suja katlana tailers nastana, Katrin munan tujila din chukana. Kotlondoronu vengenu muja mogu kartana, Jaz kitag soglo sontar aunda kaitana. Lucina, Kitag bai Katrina, Lucina, Kitag bai Katrina. Bodite vade kunu disi bel puri bananu disi paikalani America sangata yedam. On this dance floor.
choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. देव बरे करू इंदा बेटू घटकाच्या सर्व स्त्रियांक केंद्रीय स्त्री मंडळीची उपाध्यक्षीण जावन आसची श्रीमती लिनेट कस्टेलिनो तुम्ही स्त्रियांक उद्देशून तशेंच हे कार्य उद्देशून 2 उतरां उलयचे म्हणून तुमचे लगे विनंती करता. नमस्कार. Good afternoon. कशें आसात? Actually fine. Excellently fine. Yeah, yes. पयल्यान पयलें आयच्या दिसा तुमी आचरसिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या ह्या संभ्रमाक हांव तुमकां शुभाशय पटयतां आनी हांगासर आसच्या आत्मिक निर्देशक बाब आबेल लोबो संगीत लहरीते हांव संगीताची एक मोगी फादर तुमकां हांव मान बगयतां. मोगाचे न्हू आमी केंद्रांतावन कार्यदर्शी मानेस्तीन वायलेट आनी हांव लिनेट कॅस्टलिनो हांगासर तुमच्या ह्या संभ्रमाक भाग घेवंक हांगासर आयल्या. मोगाचे न्हू एप्रिलाच्या 18 आमचें AGM एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आसा. त्या तर्फेन आमची गटानी गट अध्यक्ष मानेस्तीन कोण ग्रेटा पिंटो तिच्या नांवान हांव आम्हा सुमेस्तांक सर हुद्देदारांक वाराड्याच्या सर अध्यक्ष सकट घटकाच्या हुद्देदारांक एकाच उतरान हांव तुमकां आमंत्रण पाठयतां. तशेंच जिने संदे आसल्यार तुमी परवां येवचें. जुस्त 9 वरार आमी हें कार्य प्रारंभ करतले. दनपरां जेवणा सवें हें समाप्त जातलें आनी आज कशें तुमी तुमचें पॅन कार्ड आलोवन एक आकर्षक रितीन मनोरंजन दिलें गे तुमच्या वाराड्यांतावन एक तुमी मनोरंजन कार्यक्रम दिवंक आसा. परत आम्हा सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रणाम तुमकां. देव बरें करूं. बऱ्यांतल्या बऱ्या उतरांनी आम्हा सुमेस्तांक उल्लसिल्ल्या केंद्रीय स्त्री मंडळीची उपाध्यक्षीण तशेंच रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर श्रीमती लिनेट कस्टेलिनो तुमकां सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां खंयच्याय कार्याक गेल्यार आयकोंक मेळचे एक पद जावन आसात. खंयचें तें? बायम्मा. होय, ह्या फामाद पदाक आतां नाच करूंक येतात गारडारी घटकाच्यो स्त्रियो. चेडू आदल्या आयतारा भेटले माटवात एका काजारा दोगांय आमी फुल्लो नासतना तिचे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळोवन चले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मिट बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma bayamma bayamma tum sumche baila bayamma 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 put your hands up in the air and dance ma bayamma bayamma iya yenna baila bayamma
ये गो मेरी गाने मेरी चलिया गो मेरी हाथ जोड़ी शुरू करी मोगा आमोरी ये गो मेरी गाने मेरी चलिया गो मेरी हाथ जोड़ी शुरू करी मोगा आमोरी तुझा मुझा मोगान मानला सोबीत पागोरी आखेर बसून खाऊया संगी मोगा कंटारी तुझा मुझा मोगान मानला सोबीत पागोरी आखेर बसून खाऊया संगी मोगा कंटारी तुझ्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले केदना तुंग येतले उसक्यान तुझ्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले मोगा तू ये आणि गप्पान म्हाका घे 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 नासा मुखांत सर्वांची मनां ददशी केल्ल्या बायम्मांक देव बरें करूं. बद्दर घटकाची अध्यक्षीण श्रीमती रैना लोबो दिनवसण्याची उतरां घेऊन आमच्या मुखार. मोगच्छनो खिंचेय एक कार्य बऱ्या तरेन यशस्वी जावंक आदार दिल्या सर्वांचो देव बरें करूंक म्हणचे एक वचबी जावन आसा. पयल्यान पयलें हो दीस फोव केल्ल्या धन्य देवाक हांव वर्ग दिता. आमच्या ह्या कार्याक पाठिंबो दिवन आमकां सहकार आनी अर्थ उत्तेजन दिल्या आमच्या मोगाळ विगर बापांक देव बरें करूंक म्हणटा. आमचे सचेतिकी जावन आसच्या सिस्टर जानेट तुमकां आमच्या घटका तर्फेन देव बरें करूं आनी सर धन भयण्याक आमच्या तर्फेन धन्यवाद फटयता. तशेंच आमच्या फिरगजेन सेवा दिवन आसच्या ब्रदरांक आमच्या संघटना तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयचें कार्य बऱ्या रितीन चलोवंक आदार आनी सलाह सुचना दिल्ल्या वारड्याच्या अध्यक्षीण श्रीमती ग्रेसी लोबो आनी सर हुद्देदारांक आमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगजीच्या उपाध्यक्षीण कार्यदर्शी संयोजक आनी गोळी मंडळाच्या सहसंध्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक शामियाना वदकसून दिल्ल्या श्री लेस्ली माडंत्यार, साऊंड्स वदकसून दिल्ल्या अरुण सेरा व ब्लू बँड बद्द्यार, फोटोग्राफर केल्ल्या हॅस्ली आनी लाईव्ह कार्यक्रम दिल्ल्या दिव्यवाणी हांकां आमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या ह्या कार्याक साबार वस्तूंनी आनी पयशा रुपांनी सहकार दिल्ल्या सुपिरियर बेतनी कॉन्व्हेंट बद्द्यार सविता गोव्यास तांदलाचे, मोनिका वेगास दुकरामास, रैना लोबो आनी जेरोजो वेगास कुंगडामास, लिडिया डिसोजा इडल्यो, लिडिया आनी शांती क्लेरा इडल्यो, प्लेवी सेरा व सोने तेंडली, शांती गोव्या सांबार, फ्लोरिन मोनीस कुवाळे कल्चर रांदपाचे, लिल्ली मतायस चाकापी, सेलेस्तीन मोनीस फ्लोरिन सेरा व इल्डा पायस सामानाचे पैसे, नीना प्रेयरा इतर कर्स, लीना डिसोजा, मार्सेलिन सेरा व एली डिसोजा, पिलोमिना डिसोजा, एमिलियाना आनी पयशे रुपये आमकां मस्त तरां कुमक केल्या. जेरोजो वेकस आयच्या ह्या रुचीक जेवणाक तयार करूंक कुमक केल्या विन्सेंट पावल, संतोष सेराव, बेनादट्टो, अरुण डिसोजा, रोल्पी डिसोजा हांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विविध रितीन कुमक केल्ल्या राजेश सेराव, प्रकाश डिसोजा, रितेश सेराव, अरविंद गोव्यस, रिचर्ड गोव्यस, लिओ डिसोजा, केविन डिसोजा, अश्वित, मनीष शिकवेरा, क्लिपड हांकां आमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमकां सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा.
आमच्या या कार्याक अभिमानान हजर जाल्यात आर्वा पिरगजेचे विगार तसेच आर्वा चेतना श्री संघटाचे निर्देशक मानाधिक बाप एल्यास सोज तुमकां सर्वांच्या तर्फेन बरो येवकार मागता. तांकां ताळयेचो स्वागत करूंक हांव विनंती करता. हांकां श्रीमती ग्रेसी लोबो वारोडो अध्यक्षीन तुवें फुलांचो तुरो दिवन स्वागत मागचो. सर्वांनी ताळयो दिवच्यो. स्वागत नायनाड स्त्रियांक सासवाच्या बियाची वापर म्हणल्यार कोंकणी नृत्य सादर करच्याक. Gesù, Gesù, sergice raz, kitete amka ai kongzai, song zai, sergice raz, kitete song zai. Gesù, Gesù, sergice raz, kitete amka Sergince raz, Saswa biya bari, Lan te kirlat gale, Kirlun word ek zad zale, आयली उबोन आयली सुकणी आयली उबोन आयली कोंटेर बांदून थंय रावली Gesù, Gesù, sergice raz, kitete amka sergince raz, सांडून गेल्या बोकऱ्या बरी शंभरांतलो एकलो एक बोकरो सांडून गेलो भायर पडलो गवळी गेलो सोदून गेलो बोकरो मेळ्ळो घरा हाडलो Gesù, Gesù, sergice raz, kitete
सर्गींचे राज सर्गींचे राज सर्गींचे राज मोलादीक मोती बरी मोलादीक मोती बरी बोडयेक सावकार सोदून गेलो एक सावकार सोडून गेलो मोलादीक मोती सोदून गेलो मोलादीक मोती सोडून गेलो मोती मेळटा संतोष पावता मोती मेळटा संतोष पावता आस्पदीक विकून मोलाक तो घेता आस्पदीक विकून मोलाक तो घेता जेजू जेजू सर्गींचे राज सर्गींचे राज कितें तें आमकां सांग आमकां आयकूंक जाय समजूंक जाय सर्गींचे राज कितें तें समजूंक जाय जेजू जेजू सर्गींचे राज कितें तें आमकां सांग आमचे मुखार नृत्य करून आम्हा समेस्तांक मनोरंजिसिल्ल्या नायनाट घटकाच्या सर्व स्त्रियांक देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी भास आमची मायभास पुरातन काळांतून अस्तित्वांत आशिल्ली मुखल्या पिळगेक ती उरोंक जाय. साबार लेखकांनी आमच्या संस्कृती विशयान बरयलां. साबार गवप्यांनी कोंकणी पदां गायल्यात. आता आमची आर्वा चेतना स्त्री संघटनाच्यो स्त्रियो कोंकणी पद गावंक तुमचे मुखार येतात. आमी तांकां आयकुया. कोंकणी पदां म्हळ्यार दाबासो वळवे कायताची वर्णव नसो दबासो 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 कोंकणी पदां म्हळ्यार दाबासो वळवे कायताची वर्णव नसो कुकुर कुकू कुकू कुकुर कुकू 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 कोकुळेच्या नादान रिमझिम संगीतान खरी कोण शातान येतात गजो
मलगड्याचे रोज लीला आल्यासारखे चिडवते जे रोमान वर्णितना ऐको त्याची दादोची मना विरपीचे फिलोमिना हेल्मीचे ते कात्रिना मलगड्याचे रोज लीला आल्यासारखे चिडवते जे रोमान वर्णितना ऐको त्याची दादोची मना कसली सावती कोंबडीची सभाना निवदानात कशी वैगरी रुसना कसली सावती कोंबडीची सभाना निवदानात कशी वैगरी रुसना दबासो 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 कोंबडी पदा मुळ्यार दबासो पडवी काय काची वर्णव नसो कोंकणी पदा आमची पदा कोंकणीची ती क्रेस्त काय आमच्या संस्कृतीची अस्मिता फिरंगी भास साहित्याली कोंकणी भास आमची माय बेसावतीचे आमकां सदांच कोंकणी पदा आमची पदा कोंकणीची ती क्रेस्त काय आमच्या संस्कृतीची अस्मिता फिरंगी भास साहित्याली कोंकणी भास आमची माय बेसावतीचे आमकां सदांच कोंकणी पोतांनी ताळ कितले जाय ही पदां गायत आसतना वरती दादोसकार कोंकणी पोतांनी ताळ कितले जाय ही पदां गायत आसतना वरती दादोसकार दबासो 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 कोंकणी पदां मुळ्यार दबासो वणवे काय ताची वर्णव नसो कोकरे कोको कोको को कोकरे कोको को 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 कोकळेच्या नादान रिमझिम संगीतान खरी कोण शातां येतात गाजोन कोकरे कोको कोको को कोकरे कोको को 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 कोकरे कोको कोंकणी भाशेविशयांत वर्णन करन पद गायल्या आर्वच्या स्त्रियांनो तुमकां देव बरें करूं. आता आमचे मुखार आकर्षक रितीन बैला रिमिक्स करूंक येतात वेणूर घटकाची स्त्रियां तांकां आमी मोगान येवकार करया. शिव मिट्यो मारता रे खाली कुटुर 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 करता रे खाली कुटुर 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 करता रे MTV ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರೆಯೋಳು
ಜಿ ಟಿವಿ ಮಾತುಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ಬಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಾಳು ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಪೋರ್ಬು ನಕಲ ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ಪು ನಕುಲು ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಪೋರ್ಬು ನಕಲ ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ಪು ನಕುಲು सारखी चिडून ते नाव त्याचे बेला दिसता पण सुंदर बाबा संकजी येता सोलताना ते माडी कशे हालतानी दलता आजकाल आमचं गुपित बाबा मोग चलवता योरे तू योरे मोगा बरोबर तू गोपाल मजा अशे म्हणून सदांचा पोयता बघले मुझे देखून बसून कुबरे मुझे केसरे बसून मुझे करना भाकरेला देता योरे तू योरे मोगा बरोबर तू गोपाल मजा अशे म्हणून सदांचा पोयता बघले मुझे देखून बसून कुबरे मुझे केसरे बसून मुझे करना भाकरेला देता डॉली मुझे डॉली गाडीच मुझे सोडला तुवे डॉली डॉली मुझे डॉली तुकाच लागून झाला हांव जॉली डॉली मुझे डॉली गाडीच मुझे सोडला तुवे डॉली डॉली मुझे डॉली तुकाच लागून झाला हांव जॉली दर्या कुशीने फुड करून बोसरे तांडेला संजे वेळा सूर्य पोळे तमसो झाला कारवी सगळे सांगत मेळून रांपणी ओढीला इशिल्याने पोळे येताना चंद्रे मोदेला हा हा एक दिवस होता कोणांना बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता हा हा एक दिवस होता कोणांना बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता डाचे बाईला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे गाल सोबीत बोलून चले रावती मीठ तू पाशार सदाना क्यूट स्माइल दिताना माझे रेगला कण्ण निन्ना मिट बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा तुमसे मुझे बाईला बायम्मा नृत्यगण आमची मोना संतसैला वेणूर घटकाच्या स्त्रियांक देव बरे करू. आता आमच्या मुखार येतात बद्दर घटकाची स्त्रिया एक अभिनय गीत सदर करच्या खातीर.
संबंधाचो महत्व भोवस अर्थाबरीत रितीन आमचे मुखार अभिनय करून दाखयल्ल्या बद्दर घटकाच्या सर्व स्त्रियांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सांस्कृतिक कार्यक्रम संपले. वाराड्यांतल्या सर पिरगजेच्या हर एक स्त्री संघटनान बरें मनोरंजन दिला. हाच्या फाटल्यान तुम्ही बरो वावर केला म्हूण कळटा. सगळ्या लोकांक मनोरंजन जोडला. सर्वांच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं. आता अधिक संख्यानं हांगा हजर जाल्ल्या घटकाक आमी इनाम दितल्या. एनी गेसस फर्स्ट प्राइज कोणाक, थर्ड प्राइज खंयच्या घटक? एनी गेसस? उजिरे थर्ड प्राइज. उजिरे घटकाचे न्ही मुखार येवचे. संयोजक मनीष संतोष शेरोव हाणे इनाम दिजे म्हूण तुमचे लागीं खालती विनंती करता. उजिरे घटकाची सगळ्या मुखार या आणि एक ग्रुप फोटो काढा. थर्ड प्राइज उजिरे घटक. आणि 4 जण आयल्यात उजीर येता ना, त्या देखून तांकां थर्ड प्राइज येता. सेकंड प्राइज एनी गेसेस? आरुवा घटक. आरुवा घटकाच्या सर स्त्री आणि आमचे भूक लागता.
फर्स्ट प्राइज एनी गेसेस येस बद्यार घटकाक फर्स्ट प्राइज 100 जण येता म्हणून सांगितले ताणे 93 जण आयल्यात 7 जणांक हिंगे भायर पडल्यात मुखार येवचे बद्यार घटकाचे न्ही विगार बापा सवे तशेंच धर्मीक भयणी ब्रदर्स बद्यार पिरगसकरांनी मुखार येवचे स्त्री संघटनेचे मात्र नाही बद्यार पिरगसकरां दादले असल्यार दादल्यांनी मुखार येत बद्यार पिरगसकरांनी मुखार येवचे कुटुंबाच्या पर्सेंटेज हर एका पिरगजेंत कुटुंब आसात कुटुंबा वायज पर्सेंटेज थर्ड प्राइज वेणर घटक वेणर या वेळ झाला वेणर घटकाच्या सर स्त्री आणि मुखार येऊन तुमचे इनाम आपणावचे सांगता ते ग्रुप फोटो काढचे तर या एक ल्हानशी कळवणी एक मोबाईल मिस जाला ताच्या खावार ब्राऊन कलर असा कोणाक मुणी मेळ्ळा जाल्यार या कोणाय सुकोवन मुणी तुमच्या हातांत आयला जाल्यार ते एमसी स्टँडा कडेन हाडून पावीत करचे सेकंड प्राइज एनी गेसेस नाला घटक एक मुखार येवचे आयसो न्यूज DCCW.com अंत आणि Mangalorean.com अंत येतलो तुम्ही जाय जाल्यार पळयत नाळाची दावण या बळा
येस गाडाडी गटाक पर्सेंटेज वाईज मुखार येवचे आणि एक ग्रुप फोटो काढचे. हाच्या उपरांत 5 मिनटां बायला डान्स आसतले. कोणाक डान्स करूंक मोन आसा मुखार येवचे. हांकां फर्स्ट आनी सेकंड बरें डान्स केल्ल्यांक प्राइज आसतले. मुखार कोण डान्स करिना तिंत जर्जस जावन आसतात. डिरेक्टरान डान्स करूंक आसा काय. रोशन भद्राप उद्घाटन करता डान्स करणं. हाच्या उपरांत आता एक 3 पिरगजेचे ग्रुप फोटो बाकी आता. बेलतंगडी गटाक रेडी रावचे. इंदबेट्टू गटाक रेडी रावचे. आणि नाईनाड मंजोटी साइड वाइज ग्रुप फोटोक रेडी रावा. बेलतंगडीची मुखार या बळा फोटो. बेलतंगडी पिरगजेची सर स्त्रियो मुखार या. नेक्स्ट ग्रुप फोटो तांचे असतले. बेलतंगडीचे गे मुखार येवचे. वेळ जालो. नेक्स्ट मंजोटीच्यानी रेडी रावचे. ಆಗಲೇ इनामा दिवन साकादिल्ला मने संतोष राव आणि बद्यार पिरगजीचे विकार फादर रोशन तुमकां देव बरें करो. भरती कवरार जवान आमी दितले. हांव इल्ले स्त्रियो वयर या बळा. मडेंतरच्यानी रेडी रावचे. एकल्याचे जाल्ले सेकंड इंदबेट्टू कोण रेडी आहा तांचे पयले फोटो काडटा. कोणाक वयर सोडोंक जायना तांणी सकयल रावण सहकार दिवचे. बेलतंगडी पिरगजेची सर स्त्रियो श्री संघटनेची मातमी या प्रोग्रामाक आयिल्ल्या सर स्त्री आनी मुखार येवचे. हर एका घटकाच्या स्त्री आनी स्त्री संघटनांनी हे स्त्रियांचो दीस कोण कडंगा. मध्ये एकवट हाडटा. आम्ही शेवच्या जेवणाचेर आशीर्वाद मागच्याक विनंती करता. मानाधिक बाप एलायस सोज. एक गटी बरो उभे रावा. आम्ही जेवणाचेर आशीर्वाद मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे बापा आयचे दिसा बेलतंगडी वारड्याच्या सर्व घटकांत सर्व संघटनेच्या स्त्रियांक हांगासर येवन एकामेकाच्या संबंधांत तशेंच एकामेकाच्या मायमोगांत वाडोवंक
वो एक संदर्भ तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका अर्गन दिता. सगळें वर्सभर फिरगजांनी विविध कार्यक्रमा चटवटिकेंत व्यस्त आसचे आमच्या घटकाच्या स्त्रियो आज एक दीस हांगासर येवन मनोरंजन आनी थोडें रिलॅक्सेशन आनी खुशी एकामेकांक मेळोवंक वो एक संदर्भ तुवें फावो केलाय. आमचें तालंत प्रदर्शन करूंक तुवें आमकां अवकाश करून दिलाय. आमी एकामेकाच्या संबंदांत आनी संगतपणांत वाडोवंक तुवें फावो केल्या ह्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गन दिता. आमच्या संघटना मुखांतर क्रिस्ताचें मिसांव आमच्या फिरगजांनी करूंक आमकां तूं फावो करताय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गन दिता. अशेंच आमचें संघटन कार्याळ रितीन वचोंक आमकां तुजी कृपा आनी सकत दी. आज हांगासर ह्या संभ्रमाचो वांटो जावन तयार केल्ल्या जेवणाचे तुजो आशिर्वाद मागता. आनी हें जेवण आमकां सुमेस्तांक कुडीची आनी मोतीची भलायकी दिवन दी. आनी आमी सदांच संतोश भरीत रावंक आमकां तो फावो करून दी. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं. सर्पदूता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आनी हांगासर तयार केल्ल्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेवणाची 2 काउंटरां आसात ते फाटल्यान रायट सायडीक आनी लेफ्ट सायडीक. बाद्यार पिरगजीच्या स्त्रियांनी हाताक हात दिवन सर्वांच्या सहकार्यान तांच्या मिनतीन तयार केल्ले रुचीक जेवण आयते आसा ते तुमी सेवंक आतां तुमकां अवकाश करून दिता. सर्वांनी ददोशी जेवण स्वीकार करचें. फाटल्यान नयनाड घटकाच्यांनी विम आनी फिनेल तांच्या घटकान तयारी केल्ले विक्रपाक दवरला. कोणाक जाय तर तुमी खाण घेवचे.
घटकाचे मेंबरशिप बाकी असा. अळे आता बैला डान्स आज 12 पिरगजनेनी प्रोग्राम दिले तांतू हंगा आयिल्ले स्त्रियेन तिच्या खुशेन तिका बरें जाला म्हण तिणें प्राइज दिला. फर्स्ट प्राइज येता इंदापेट्टू घटक. ताणी ती त्या मनस्थिनीन सांगला तिचे नाव सांगचे नका म्हणून त्या देखून इंदापेट्टू घटकाच्यानी मुखार येवचे. तशेंत स्वागत डान्स केल्ल्या बद्यार घटकाच्यांक 2 जाणांक इनाम येता. तुम्ही दोघांनी मुखार येवचे आणि इनाम आपणावचे. तशेंत आता बायला डान्स केल्ल्या बरें जाल्यार फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आसतले. मोगाच्यानो MC स्टँड कಡೆ तावन एक मोबाईल सुकोन कोणेंगी वेला दया करन तुमची मोबाईल एक पटी चेक करन तुमचे नाही असले मोबाईल तुमच्या
दयेकर नेसी नाही का मोबाईल बाहेर एक चेडू वाजल्या आयतारा भेटले माटवात एका काजारा तो काय आम्ही फुल्लो नाचताना तिचे बँडाचे बैला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत बोलून चले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल देताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा मुझे बाइला बायम्मा 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 put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा enna baila बायम्मा मारल्या कोलायनी आणि यादो ओढलं बुरा केला उंदरा मामानी आणि यादो ओढलं बुरा केला उंदरा मामानी जाऊन मग तुझं हो करता सदा तुझ्या मोगा का शेता तिसरा तू स्वप्न तुका देखता फुडारची धुंदू गाळता जाऊन मग तुझं हो करता सदाच तुझ्या मोगा का शेता तिसरा तू स्वप्न तुका देखता फुडारची धुंदू गाळता तू मोगा हेणे तेणे वाट संकताना तू अंधीने मका परवा तुकाना तुका मजेत करून मोठी चिंताना तिला सडून गेले मगा समजना जुलियाना जुलियाना ओगा मुझा जुलियाना 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 ओगा मुझा जुलियाना 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 ओगा मुझा जुलियाना Capuhina, hebe, vela, perepina, patura, di kave, vata dem. Dor, mor, madde, vatela, hari, hari, ata, sindu, kiyana, urubu, hutti, halu, masamal. Kalam, pissa, de capuhina, hebe, vela, perepina, patura, di kave, vata dem. Dor, mor, madde, vatela, hari, hari, ata, sindu, kiyana, pocket size, halu, masamal. Tula, viole, talata, bala, viole, kabiri, ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಆಗಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತು ಸೇದಬಾರದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ನೀರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು
मालूम लेकिन आपको मालूम सुरानी कमाल के बाबा सुरानी 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 कमाल के बाबा मालूम 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 लेकिन आपको मालूम सुरानी कमाल के बाबा तुझसे आया मेरा दोस्त अरे दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो वाह 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 अरे उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई अरे उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई जेमसन पीने वाला दोस्त अरे दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो अरे दिन को आराम करो तुझसे आया मेरा दोस्त अरे दोस्त को सलाम